दोळे धांपया. सुरगीचे बापा, आमी तुका आर्गायता, देदवाजता आजच्या दिसा पासत हे वेळा पासत हे जाग्या पासत तुका आमी वखाणटा आनी सगळ्या भाव भयणां पासत पळयतात आमी तुका देदवाजता. तूं हाजीर आसाय म्हणून आनी तूंच हे त्या वक्तार एक क्लासीचो सगळो कंट्रोल घेताय आनी तूंच उलयताय म्हज्या तोंडानसून. आयज आमकां कितें गरज आसा आनी कितें आमचे प्रश्नाचो उत्तर तूंच हे देवक्तार आमकां सगळ्यांक दिताय म्हणून पळयतात हांव तुजेर फाटीं येता. आनी देवाचें उतर इतलें सोत दोनी वाटेन पारलेले तलवारी पासत रमता. जरी आमच्या जिवितान जायते प्रॉब्लम कितें आसा जाल्यार जेन्ना आमचे पवित्रात्म तोंडानसून उलयता तेन्ना हें उतर दोनी वाटेन पारलेले ते सारके कातरून उडयता सगळ्यांचे दुयेंस पिडा आयकतानाच म्हणून पळयतात मागीर तुका आर्गायता तुजे उतरां पासत. आनी हें उतर जशें तुजे कडेन शीस येताले आनी शीस म्हणटाले हे ओपारे न्ही आसा ते आमकां तूं समजय म्हणून. आतां आमकां हें कळना ओपाऱ्यांनी बायबलान बरयलेलें आसा. ह्या वेळार तूं सारकें आमकां जशें शिसांक सुटावे करून दितालो तशेंच ह्या वेळार पवित्र आत्मा आमकां सुटावे करून दिता म्हणून बापा आमी तुका आर्गां आनी दिनवाजता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. खंय आहा तुमी सगळीं? ब्लेस, आशिर्वादान भरलेलीं. आमकां हे पासून उलयता जाल्यार चॉयस करचें पडटा न्हू, निर्णय घेवचे पडटा न्हू, कितें उलोवंक जाय तें न्हू, निर्णय घेवचे पडना. कितें उलोवंक जाय तें आमकां निर्णय घेवंक जाय न्हू. आयज हांव ब्लेस म्हणूं कित्याक म्हाजे कडेन सगळें उणें दिसता न्हू. कितें म्हणूं आशिर्वादीत म्हणूं. आमकां सगळे वेळार निर्णय घेवचे पडटा न्हू जिवितान. चॉयस करचें पडटा ना, चॉयस करचें पडटा न्हू सगळे वेळार. तसोच देवूय आमकां आनी आमकां निर्णय घेतना देव आमकां सपोर्ट करता. देव आमकां सांगता कितें म्हणूंक जाय तें न्हू. देव आपूण आमी आयकूंक जाय तें डिसिजन तो निर्णय घेवपाक आमी आयकूंक जाय की आमी तें उलोवंक काय आमकां दिसता तें उलोवंक. देव पळय सांगता तें आमकां दिसना न्हू. देव आमकां सांगता. आतां आमकां देव म्हणटा आशिर्वादीत म्हणा. दिसता आमी आशिर्वादान भरलेलीं दिसता दिसता आमकां आशिर्वादान भरल्या खंय आमी. हय थोडे फावटी आमकां दिसना, थोडे फावटी आमकां कितें तरी उणें दिसता तेन्ना आमकां म्हणूंक कळ्ळें दिसता. पूण आमकां म्हणूंक जाय हो निर्णय देव सांगता म्हणून आमकां. तर आतां आमी पळोवया डॉटोनॉमी 13:19 देव आमकां कितें सांगता. दुसरी सुमोत डॉटोनॉमी 30:19. I call you, heaven and earth, as a witness today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both you and your descendant may live. देव आमकां हांगा आन्सरूय दिता न्हू न्हू. तसोच दिसपटे जिवितान आमकां जेन्ना डिसिजन घेवपाचें आसता न्हू देव तेन्नाय आमकां आन्सर दिता. पूण आमी चॉयस करूंक जाय आमी हें डिसिजन घेवपाक जाय काय दुसरें डिसिजन घेवं. पूण देव सांगता आमकां चूज कितें सांगता आमकां हांगा चूज लायफ न्हू. आमच्या फुडें तेणी कितें दवरलेलें आसा. आमच्या फुडें जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी श्राप. आनी देव आमकां सांगता आपूण तुमकां सांगता तुमी वेचून काडात. कितें वेचून काडात लायफ, जिवीत वेचून काडात. आमकां देव हांगा आमचो देव आमचो खूब मोग करता. देव आमकां सांगता कितें आमी वेचून काडूंक जाय तें न्हू. आमी जिवीत आतां जिवीत
हे कितें काय जिवीत? जिवीत कोण आमकां वेचून काडूंक लायता देव आमकां? आमकां कित्या पासून जिवीत वेचून काडटा देव सांगता आमकां? आतां जिवीत कोण? पळोवया न्हू, आमकां जाणा सांगूंक जाय न्हू, देव आमकां जिवीतूच कित्याक वेचून काडूंक लायला? हां, तो जॉन 14:6 आमकां देव कितें सांगता? कोण जाणा? जिजस सेड, आय एम द वे, ट्रूथ एंड लायफ. नो, लायफ. जेजू म्हणटा हांव जिवीत, वाट आनी सोत. सो जिवीत कोण? देव आमकां कोणाक वेचून काडूंक लायता? फायनली देव आमकां जिवीत म्हणजे जेजूक वेचून काडूंक लायता. कोणाक? जेजूक न्हू? आन्सर दिया न्हू. आमकां कळ्ळ कळटलें तुमकां समजता म्हणून. हां, आमकां देव ओल्ड टेस्टिमँटान सांगता देव आमकां जिवीत म्हणजे कितें? फायनली आमी जेजूक वेचून काडूंक जाय आमच्या लायफान. आनी जेजूच आमच्या जिविताचो सेंटर आसूंक जाय. हां न्हू? जेजू शिवाय आमच्यान कांयच करूंक जायना. जाता कोणाच्यान? हां, हें जिवीत जाय जाल्यार आमकां देव सांगता तें जिवीत जाय जाल्यार आमी जेजूक वळखून घेवंक जाय. जेजू कोण? जेजू कोण? हां, जेजू सोत. जेजू एक्चुअली जेजू बायबला प्रमाणे जेजू एक देवाचें उतर. देवाचें उतर. आतां आमकां लायफान आतां देव बसून सांगलो जाल्यार जेजूक वेचून काड म्हणजे तो फायनली आमकां सांगता देवाचें उतर वेचून काड. देवाच्या उतराक पाळो दी. कित्याक आमकां जॉन 8:31-32 म्हणटा न्हू, डिसायपल they continue in the word of God and know the truth and truth will be set you free. Truth म्हणजे word of God. word of God, देवाचें उतर आमी रिगून रावात देवाच्या उतरान आनी ते सोत आमकां स्वतंत्र करतले. सोत म्हणजे देवाचें उतर. हे देवाचें उतरूच आमकां स्वतंत्र करतले. सो आमकां कितें जाय? आमकां जिवितान देव आमकां डॉटोनॉमीन सांगता तुमी जिवीत वेचून काड. जेजू म्हणजे देवाचें उतर वेचून काड. तेंच उतर तुमकां स्वतंत्र करतले. आनी कितें स्वतंत्र करतले आमकां? मनशाचीं उतरां, डॉक्टर रिपोर्ट्स. हां, देवाचें उतरूच आमकां स्वतंत्र करतले. ताका लागून देव आमकां म्हणटा उतरां सोदून उतराक वेचून काड. दिसपट्या जिवितान आमचे प्रॉब्लम येता न्हू. कोणा प्रॉब्लम ना? ना, आमकां चूज करचें पडटा न्हू, निर्णय घेवचे पडटा. प्रॉब्लम उलो काय देवाचें उतर उलो? देवान आमकां कितें सांगलां? चूज लायफ म्हणजे देवाचें उतर वेचून काड. आमकां सगळे वेळेर न्हू देवाचें उतर कितें उलयता तें आमकां स्वत मानूंक जाय. कित्याक तेंच उतर आमकां स्वतंत्र करता. ना, देवाचें उतर स्वतंत्र करिना आमकां. आतां आमी आयकून कितें येयलां? देवाचें उतर न्हू, तेंच उतर आमच्या जिवितान स्वतंत्र करता आमकां. बरे वाटेन चलपाक वो वायट वाटेन चलपाक हें देवाचें उतरूच आमकां स्वतंत्र करता. सो देवाच्या उतराकूच आमकां पाळो दिवंक जाय न्हू पयलो. सो आमी देवाचें उतर शिकता न्हू. जशें आमी स्कुलान वयता, स्कुलान कित्याक वयता आमी? शिकपाक. आनी आमकां दुसरे क्लासीन वचपाक जाय न्हू. आमचें फोकस कितें आसता? हें शिकलें, ही एग्जाम दिली म्हणटकूच आमी दुसरे क्लासीन वयता. तशेंच आमी हें स्कूल, ग्रेस स्कूल, आमी जेन्ना देवाचें उतर शिकोवंक येता तेन्ना आमी बरोवपाक जाय. आमकां एग्जामी आसा, स्कुलान एग्जामी आसता पळय, तश्यो आमकांय एग्जामी चालू आहा न्हू. परिक्षा येना आमकां? कोणाक हांव परिक्षा येना? टेस्ट येना कोणाक? जिवितान टेस्ट येना तुमकां? येता न्हू. मागीर आमकांय कितें स्वतंत्र करता ही टेस्ट येयली म्हणटकूच? देवाचें उतर न्हू, तें शिकचें पडलें न्हू. जशें आमी स्कुलान वयता तेन्ना कितें करतालीं आमी? एकदां वाचतालीं आनी एग्जामीक वचून बसतालीं. एकदांच वाचून? कोण? आं,
स्टडी करूंक जाय न्हू आमकां, तेन्नाच आमी बरयतालीं न्हू. स्टडी करूं नाका आसली, शिकूंक जाय आसलें देवाचें उतर. सॉरी, ते स्कुलांचे, कित्याक आमकां दुसरे क्लासीन वचोंक जाय. तशेंच आमच्या जिवितान एग्जामी आसा न्हू, ह्यो आमकां परिक्षा येता न्हू, आमकां सदांच येता एग्जामीक. स्कुलान आमकां 3 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी ये न्हू. स्कुलान वयता न्हू तूं? आं, कितल्या म्हयन्यांनी रोखड्यो जाता. आमकां ह्यो आमच्यो ज्यो परिक्षा आसा आमच्या जिवितान त्यो एका एका मिनटान येता न्हू आमकां, येयना. ताका लागून आमी कितले स्टडी करूंक जाय देवाचें उतर, कितले काळजान बरोवन दवरूंक जाय. आं, जोशुआ 1:8 कितें सांगता आमकां? मेडिटेट. कित्याक तो जोशुआ जाणा आमकां परिक्षा येतली म्हणून, देव जाणा. जोशुआच्या तोंडानसून आमकां सांगता तो डे एंड नायट, दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर नियाळ कर. पयलीं म्हणटा दीस बूक ऑफ लॉ शॅल नॉट डिपार्ट फ्रॉम युअर माउथ, नो, कीप देम ऑन युअर माउथ. मेडिटेट day and night, then you will be successful and prosperous in your life. आमकां सक्सेसफूल जावंक जाय न्हू, आमकां पास जावंक जाय, आमकां पास जावंक जाय न्हू. दुसरे क्लासीन वचोंक जाय, आमकां लेवल मेळोंक जाय. जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? स्कुलान आमी डे नायट करिनासली, स्टडी करतालीं न्हू, जेम पासून पडनासली न्हू एग्जामी म्हटल्यार. आं, तेन्नाच आमी पास जातालीं न्हू आमच्या जिवितान. तशेंच देवाच्या उतरानूय आमी रिगोवन रावंक जाय डे एंड नायट. मेडिटेट आमी कशें करूंक जाय म्हणटा देव आमकां? मेडिटेट दीस आनी रात. कशें? एका धाकटुल्या भुरग्याक न्हू, धाकटें आसतना दूद दितालें आनी तशें सोडटालीं, ताका खानार घालता न्हू, आनी देकर काडटा आनी मागीर ताका येता न्हू, आनी मागीरूच तें ताका दूद पोसता न्हू. आमी देवाचें उतर वाचून जर तें मेडिटेट करिना जाल्यार तें रोखडेंच वयतलें न्हू, आमकां उडास उरतलें. तशें तें भुरग्याक दूद तेज्या तोंडान पोटान उरचें ना. तशेंच आमचें देवाचें उतरूय आमचे कडेन जर आमी तें मेडिटेट करिना जाल्यार. आतां मेडिटेट कशें करूंक जाय? आतां सकाळीं फुडें उठलें, जर कोणी म्हटलें तुजी ब्रेकफास्ट आयज बरो जावंक ना, जर सासूमायन म्हटलें दीसभर कितें चिंततलीं आमी देवाचें उतर? म्हणलें तें चपाती भाजता, तरी रांदता, तरी ड्रायवींग करता, नाजाल्यार बसीन वयता, कितें करता? तें कितें म्हटलां तें मेडिटेट करता न्हू. तशेंच आमी देवाचें उतर रांदतना, ड्रायवींग करतना, तशेंच आमी मेडिटेट केल्यारूच आमकां उडास उरतलें न्हू देवाचें उतर. आतां आमी तशेंच करता. आतां एक उतर घेतलें तें मेडिटेट करता, त्या उतराचेर कशें शिकोवन पळयतात, मागीर जाता हें उतर आतां कितें फुडें वचोंक जाय. तेन्नाच तो शिकयता, मेडिटेट करता तेन्ना, आनी तुका तें उडासूय उरता मेडिटेट करता तेन्ना. आतां स्क्रिप्चर एक उलो सोडोवंक जाय जाल्यार परत परत मेडिटेट करचें पडलें न्हू. जॉन 8:31 आतां हें आमी मेडिटेट करचें पडलें न्हू. इफ यू कंटिन्यू इन माय वर्ड, आमी कंटिन्यू म्हणटा तो न्हू, म्हणजे मेडिटेट कंटिन्यू म्हणजे कितें? सदांच आमी कंटिन्यू रिगून आसूंक जाय न्हू देवाच्या उतरान. आनी जर आमी देवाच्या उतरान रिगून ना जाल्यार आमकां उडास उरतलो. आतां जेजू मार्क 4:4, जेजूक परीक्षा येयली न्हू. जेजूक परीक्षा येयली. जेजून कितें केलें परीक्षा येयली तेन्ना? गेलो तो नाल्यार मातसो बायबलान पळयता, नाल्यार गुगलाचेर वचोन पळयता म्हटलें. कित्याक म्हणूंक ना तेणी? आमी ते सुवातेर आसले जाल्यार फोन मारया मातशें खंयचें स्क्रिप्चर न्हू. जर आमकां प्रॉब्लम येयले, एक परीक्षा येयली, आमचे कडेन देवाचें उतर ना जाल्यार कोण तरी जाण ताका फोन मारून विचारया, नाल्यार बायबलाचेर पळोवया, नाल्यार गुगलाचेर वचया. कित्याक? आमी तें देवाचें उतर स्टोर करून दवरूंक ना. कित्याक? जेजू म्हणटा कितें? जे तुजे काळजान आसा ते तोंडांतल्यान भायर सरतलें. आतां जेजूच्या काळजान कितें आसली? देवाचें उतर. आनी तें कितें भायर सरलें मागीर तेजे परीक्षा वखदार, आनी तो स्वतंत्र जालो न्हू. तेणें दावरलो न्हू थंयताना बरयलेलें उतर.
आमकां केन्ना टेस्ट येतली जेन्ना आमी एक उतर घेवन रावता न्हू तेन्नाच जेजूक कित्याक टेस्ट येयली तेन्ना जेजूक फक्त एकाच उतराची टेस्ट येयली कसल्या उतराचेर तेजे पयलीं न्हू मार्क 3:17 कितें म्हणटा हो म्हजो देवाचो पूत हेजेरूच म्हजें धादोसपण म्हणटा कोण देव म्हणटा हो म्हजो देवाचो पूत हेजेरूच सगळें म्हजें धादोसपण आनी तेन्नाच न्हू ताका 40 दीस तो उपास करता देवचा ताका रावतालो कितें करूं टेम्पटेट करपाक ताका आतां परिक्षेन घालपाक रावतालो आमी जेन्ना एक देवाचें उतर उलयता मेडिटेट करता न्हू त्याच उतराचेर आमकां परिक्षा येतली आतां स्कुलान आमी कितें शिकता तेजेरूच येता न्हू एग्जामी आमकां खंयचेर येता तेजेरूच शिक्षाचेर येता तेजेर टिचरी आमकां पेपर काडटा न्हू कितें शिकयता तेजेरूच तशेंच हे देवाचें उतर आमी कितें शिकता न्हू तेजेरूच आमकां टेस्ट येता येना ना येता न्हू ताका लागून आमकां तें देवाचें उतर सारकें शिकचें पडटा तेन्नाच आमकां उलोवंक बरें जाता आतां जेजूक कितें म्हटलें तेणी देवाचो पूत मरे तूं ह्या फातराचो उणो करून खा म्हणटा न्हू ताका देवाचो पूत तेजेरूच ताका टेस्ट येयली तो जाणा आसलो न्हू ते कांय जाण देवाचें उतर आसलें न्हू बरयलेलें आसा डिटोनॉमीन बरयलेलें आसा मनीस उण्यास वरवीं जेना पूण देवाचें उतर तोंडांसून भायर सरताच्या उतरा वरवीं मनीस जेता आतां कसल्या मनशाचो कुडीची खबर करता हो जेजू कुडीची खबर करता आतां मनीस उण्यास वरवीं जेना ही होत्म्याची खबर ओत्म्यो मनीस म्हणजे कोण ओत्मो मनशाक नांव पडलां ओत्मो म्हणून न्हू काय कुडीक पडलां आं कुडीक पडलां आतां सपोज ए मेलो न्हू ए मेलो आनी ताका इगोजेन बरो सूट बीन घालून हाडलो मेलो आमी कितें म्हणटलीं आं ए येयलो म्हणची ना एक हाडलो म्हणची ना आतां इगोजेन एक कूड हाडटा ताका आमी येयलो म्हणटली एची कूड येयली बरी येयली म्हणजे नांव कोणाक पडलां कुडीक पडलां काय ओत्म्यांक पडलां मनशाच्या ओत्म्यांक नांव पडलां जाल्यार आमी ते मोडे हाडटा तेन्ना एचे मोडे म्हणटली न्हू एची कूड म्हणटली कित्याक ते मनशाक नांव पडलां मातशें शिकुया हांव एक ओत्मो आमी कोण ओत्मो ताका एक मन आसा आनी कूड म्हणटा त्या घरान आमी रावता कूड म्हणटा त्या घरान आमी रावता मॅन डिवायडेड इन द 3 पार्ट्स न्हू आं मनीस 3 भागांनी वांटलेलो आसा ओत्मो मन आनी कूड ओत्मो मन आनी कूड 3 भागांनी मनीस वांटलेलो आसा ताका लागून मनशाक नांव पडलेलें आसा कुडीक न्हू ओत्मो म्हणजे मनीस भितर एक मनीस आसा ताका एक मन आसा आनी कूड म्हणटा त्या तो घरान रावता आतां आमी कितून रावता कूड म्हणटा त्या घरान रावता आतां आमकां खेजे चड पडलेले आसा कुडीचे काय ओत्म्याचे आतां जेजू हांगा कोणाचें उलयता मनीस उण्यास वरवीं जेना म्हणजे तो ओत्म्याचें सांगता तो देवाचें उतर तोंडांतले भायर सरलेल्या उतरा वरवीं मनीस जेता कळ्ळें मनीस कोण तो आनी कूड म्हणटा ते घरान रावता आमी चडसो फोकस कोणाचेर आसा आमचो घराचेर न्हू कूड म्हणटा ते घराचेर फोकस न्हू ताका आमी कशें जेवण दितले हे जेवण दिवंक जाय आं म्हणजे आमचो फोकस चड कितें आसता फर्स्ट फोकस आमचो सकाळी फुडें उठलो म्हणटकू ओत्म्याचेर येता आमी देवाचें उतर वाचया उठना फुडें जेवण दिवया ओत्म्यांक पयलीं आनी एक खरें म्हणजे ओत्मो जर आमचो गोठ जाल्यार आमची कूड गोठ
समजलें? कूड तर गोट आसा आनी ओतमो वचकोच आसा जाल्यार कांय फायदो ना. ओतमो जर आमचो गोट ना, जेवण ना ओतम्या, आमी आयसीयून म्हणटाली आमी आदी. म्हणजे आमी बरी ना जाता कुडीक. कित्याक कूड कितली गोट आसूं ओतम्याचेर रात चलोवंक जायना. कोण हांगा गाडी चलयता? गाडी चलयता न्हू? गाडयेक टायर आसा? आनी टायर बरो स्ट्रॉंग आहा न्हू भायल्यान? आनी भितरलो टुबाक तर बेश्टें कितें जाय जाल्यार गाडी चलतली? कित्याक? वारो ना आनी भितर भायलो टायर सारको स्ट्रॉंग दिसता. तरी चलची ना न्हू? कित्याक भितरल्या टायराक फूग ना. ट्युबाक न्हू त्या फूग ना. म्हणूनच भायलो टायर चलना न्हू? तशीच आमचे तर भितरल्या ओतम्यांक जर आमच्या जेवण ना, कूड कितली स्ट्रॉंग दिल्यार चलतली? ते टायराच्या वचून. आं समजता? जरी आमकां बरें चलोवंक जाय, घोटायेन चलोवंक जाय जाल्यार आमी ओतम्यांक जेवण दिवंक जाय. ओतम्याचें चड चिंतूंक जाय आमी. ओतम्यांक कशें आमी जेवण दितलें. एक आमचें एक घर जर, हें घर, आमी ह्या घरान रावता. आमी सगळ्यो गोत घराचें चिंततली? घराक कितें करूंक जाय, सदांच घराक कितें करूंक जाय अशें चिंततली? ना न्हू? आमी आमचें चिंततली, मनीस रावता पळय तेजें. तशेंच आमी आमचे कुडीचें चड चिंतूंक जायना. मनीस भितर रावता तेजेर चड आमचो फोकस आसूंक जायो. कळटा? आतां आमी कोणाक जेवण दिवंक जाय चड? ओतम्याचें जेवण कितें? मनीस उण्याच वरवीं जियेना पूण देवाचें उतर तोंडानसून भायर सरता पळय त्या उतरान मनीस जियेता. सो आमचो फोकस खंय आसूंक जाय पयलो? देवाच्या उतराचेर. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? ताका लागून जोशुआ 1:8 म्हणटा दीस आनी रात मेडिटेट कर हें देवाचें उतर. तेन्नाच आमच्या जिवितांत कसलीं कामां पेंडींग आसा जायना, सक्सेसफूल जावंक ना, पॉस्परस जायना, आमी यश मेळोंक ना आमकां जाल्यार आमी फक्त देवाचें उतरूच घेवन उलोवंक जाय. काल एक भयणीन वॉयस मेसेज धाडलेली. ती कितें म्हणटा, तिका एट्रायसीस म्हणून दोतोरान सांगलेलें. हाडां फोडटा न्हू सगळीं, आपणाचें म्हणटा, आपूण म्हणटा पयलीं म्हणटालें म्हणटा. जेन्ना हांव ताका वॉयस मेसेज धाडटा सदांच, तें आयकताली. आनी एक दीस म्हणटा आपणें फोंड्या डिसायपल लिटरेचर हांवें पवित्र आत्म्यान म्हणजे म्हाज्या तोंडानसून जेजूच्या गायांनी म्हणून म्हणटा सॉंग्साचेर हिलींग केल्लें. तें म्हणटा आपूण सदांच तें आनी भयणीचें प्रिचींग आयकतालें म्हणटा आपूण प्रिचिंगाचें वचून आनी तें हेचून. एक दीस म्हणटा आपणाक अशी म्हणटा पेन, आख्खी रात पेन, दिसभर पेन, रातचें म्हणटा तें म्हणटा आख्खी रात म्हणटा आपणें ते सॉंग्स घातले. बाय द वन्स ऑफ जीजस आय एम कंप्लिटली. जेजूच्या गायांनी 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें. सकाळी उठून म्हणटा आपूण सारकीच कंप्लिटली बरी जाली. कित्याक? हें देवाचें उतर ओठाचेर सक्सेसफूल यश मेळोंक जाय न्हू. आतां इतलीं वर्सां म्हणटा आपणाक यश मेळोंक नासलें कित्याक देवाचें उतर आयकोनासलीं न्हू. आयकलें जाल्यार पासून आमी एकदां आमी प्रॅक्टिसीन घालिना न्हू. आयकता आमी देवाचें उतर, आयकोना न्हू, आयकता, पूण आमी प्रॅक्टिसीन घालपाक, वेसारान घालपाक विसरता न्हू. एक्शन, देवाच्या उतराक जर एक्शन ना जाल्यार भावार्थ एक्शन विथआउट एक्शन डेड न्हू. भावार्थाक जर तुज्या देवाचें उतरूच तुजें आसल्यार भावार्थ आसतलो. आनी ते भावार्थ त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे तुजें एक्शन ना जाल्यार तुजो भावार्थ मेळ्ळो आसा आनी आमकां कांय मेळना. सो ते भयणीन कितें केलें, आख्खी रात ते देवाचें उतर मुटलें एक्शनीन आनी दुसरे दिसा मुटलें आनी दुसरे दिसा एक्शनीन म्हणटा आपूण चलो मार्केटाक बीन गेली. कित्याक? आपणाची पेन गेली न्हू. आतां आमकां सक्सेसफूल यश आमच्या जिवितांत जर आमकां यश मेळोंक जाय जाल्यार आमी कितें करपाक जाय? देवाचें उतरूच आमच्या जिवितांत. आमी कितें करता? पयलीं आमकां पेकोणी जायी, मागीर आमी देवाचें उतर म्हणटलीं न्हू. आतां हांगा रिट्रीटाक बीन आमी कितें, आतां हांगा थोडीं जाणां
पेकोणी घेवंक येयल्या न्हू सारकें पेकोणी घेवंक येयल्या न्हू आमी सारकें म्हणजे देवाच्या हितून पेकोणी आसा प्रिचींग टिचींग हिलींग सगळें आसा सो खूब वेळ खबर पूण आमीचो फोकस कितेर आसता प्रिचिंगाचेर आसता जेजू म्हणटा प्रिचींग टिचींग आनी हिलींग आमचो खंयचेर फोकस आसता हिलिंगाचेर न्हू प्रिचिंगाक कोणाक तरी इंट्रस्ट आसा आमकां पयलीं आमी न्यू क्रिश्चनां आसतालीं न्हू तेन्ना सगळीं जाणां येतालीं हिलींग मिनिस्ट्री केन्ना करतलो ब्रदर हिलींग केन्ना स्टार्ट करतलो हे नाच फुडें आनी सगळ्यांक खबर आसा न्हू पापा ब्रदर टायम ना न्हू हिलिंगाक कोण रिटायराक गेला तांकां खबर आसतली टायमींग आसा हिलिंगाक अमकोच टायम हिलिंग दितलो तेज्या हितून टायमींग ना पेकोणी कोत्ता पूण टायमींग ना केन्नाय केन्ना युट्यूबार बसून पळयलें जाल्यार कळटलें न्हू तर टायमींग ना तो केन्नाय पळयता मग सांगलो मदींच जाल्यार स्टार्टींग येयलो पेकोणी गेली सो ती म्हणटाली पेकोणीचो टायम आमी कितें सोदता जाणां आमकां मॅथ्यू 6:33 कितें सांगता मॅथ्यू 6:33 आमी कितें सोदता तें पळोवया बट you seek first the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added unto thee. Seek the kingdom of God. No? पयलीं सोदात स्वर्गीचे रास आनी तेजे नितीवणपण आनी हेर वस्ती तुमकां मेळटल्यो पेखोडी जायी तुज्या जिवितान भलायकी कितें जाय तुका त्यो सगळ्यो वस्तू तुज्या फाटल्यान येतली केन्ना आमी देवाचें उतर सोदतलीं जर आमी प्रिचींग आयकोंक सोदिना टिचींग आयकोंक सोदिना जाल्यार आमकां हे मेळटले हेर वस्ती आमकां कितें जाय त्यो मेळटल्यो एवरीथींग शूड एडेड टू मी मेळटल्यो जर आमी प्रिचींग आयकोंक आमकां फक्त हिलिंगूच जाय आमी सुपर मार्केटान वयता कोण तरी नाल्यार मॉलांनी वयता मॉलांचें बरें एग्जाम्पल न्हू मॉलान आतां मॉलान सांगलें 2 चुडीदार टॉपां घेतल्यार एक फ्री मेळटलें आमी जो ते फ्री हे फ्रीच दी म्हाका हें नाका मेळटलें दितले आमी आरे दी रे फ्री हा तेच दी मागणी करता तुजे कडेन दी रे दिमेर रावता दितलो हा ता न्हू आमी देवा कडेन येवन तेच मागता न्हू मागना आमी तेणी कितें हेर वस्ती फ्री न्हू ते आमकां फक्त सोदूंक जाय स्वर्गीचे राज आनी तेजें नितीवणपण आनी मागीर तुका हेर वस्ती मेळटली सांगलें आमी कितें फाटल्यान धांवता फ्री हा ते हेर वस्ती न्हू धांवना हां फ्री हा त्यो वस्तू हेर वस्तू तेज्या फाटल्यान वयता आनी दिमेर रावता देवा कडेन मागता उपास करता दितलो मेळटलें आमकां फ्री वस्तू पयलीं हां ना उपास करता मरे आमी तरी ना दिमेर रावता मागणें करता तरी मेळचें ना कितें करूंक जाय आमी आं पयलीं मॅडिटेट देवाचें उतर कितें सांगता तें सोदूंक जाय आमी तेजें नितीवणपण मागीर सगळ्यो हेर वस्ती मेळटल्यो थंयच आमी मॉलान वयता तेन्ना 2 टॉपां आसता फ्री न्हू ना टी शर्टां फ्री 2 टी शर्टां घेतल्यार 1 टी शर्ट फ्री टी शर्ट पयलीं मेळटलें आमकां ना न्हू ती 2 टी शर्टां पयलीं आमकां घेवची पडटा मागीर तें फ्री मेळटलें तशेंच देवाच्या राज्यान आमकां पयलीं शिकचें पडटा हें देवाचें उतर मागीर आमकां हिलींग मेळटलें एवरीथींग म्हणजे फर्स्ट आमकां हिलिंगाक येयल्या न्हू आमी वयताना पयलीं कितें करता हिलींग न्हू या तुका कितें जाय तें मेळटलें पूण आमी मेळटा तेच्या फाटल्यान धांवूंक जायना आमी कितें कोर म्हणटा तें देवान तें करूंक जाय तें आमी करिना आमकां फक्त हात धरून मागणें कर पेखोणी दी म्हाका फोन पासून येता सिस्टर तूं मागणें कर म्हाका पेखोणी मेळपाक एक टायम दिसता हांव जेयल्यार तुका मेळटलें हांव जर देंवली तुमचे कुडीक मेळटा हांव जेयल्यार तुमचे कुडीक मेळटलें हांव प्रे केली हांवें देवाचें उतर म्हटलें तुमच्या आत्म्यांक जेवण मेळटलें
सीक द किंगडम ऑफ गॉड म्हणजे आमी देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी करपाक जाय. समजता? आं ओके ओके. आमीची संवय कितें जाली आमकां कितें फ्री आहा तेज्या फाटल्यान धांवपाची. आमी कितें जाय हांव तितूंत आसलें आं पयलीं. आमी फक्त पेखोणीक आमकां न्हू पेखोणी न्हू आमकां घर जाय आसलें. घर म्हणून आमी जेजू कडेन धांवताले. कित्याक आमकां खबर ना एक स्क्रिप्चर कोणी सांगलेलें. सगळ्यांक खबर आहा न्हू तें स्क्रिप्चर. आमी तें स्क्रिप्चर सारकें जाणा. मार्क 7:7 मॅथ्यू 7:7 मॅथ्यू 7:7 कितें म्हणटा? माग मेळटलें सोदात ना दारार मारात दार उगडटलें सोदात आनी तुमकां देव मेळटलें. सो आमीचें काम कितें आसलें आमचें पयलीं माग आनी दारार मारपाचें. सोदपाचें काम आमी करता. हांव करिनासली सोदपाचें काम. म्हाका खबरूय नासली सोदूंक जाय म्हणून. म्हाका कोणी सांगलेलें माग न्हू देव तुका दितलोच म्हणजे दारार मार. हांव ताका लागून गेली. आमकां कितें जाय आसलें घर फ्री वस्ती. पूण ते सुवातेर देवाच्या उतराचे परगोटणी चालू जाताली. फॉरगिवनेस. देवाच्या उतरान कळ्ळें की म्हाका भोगसूंक जाय. हांवें भोगसूंक जाय. कित्याक आमचे प्रॉब्लम आसले. जागो आसून आमकां बांदूंक गावनासलें घर. आमचे अंकल तेच आमकां त्रास करताले. सो आमकां तेन्ना कळनासलें बोगसोणें बीन दिवंक जाय. आमकां खबर ना न्हू. ल्हान आसलें आमी तेन्ना आनी कळना. जेन्ना हांव पोर्टाक गेलें थंयसर म्हाका तशें म्हाजे कडेन उलोवंक लागलो देव बोगशी बोगशी. हांव म्हणटा बोगशी तांकां म्हाजे कडेन जावचें ना बोगसोवपाक. नॉर्मल आमी म्हणिना सगळें नॉर्मल न्हू सगळ्यां कडेन सगळीं म्हणटा न्हू म्हाका जावचें ना बोगसूं म्हणिना. पण हांवें तशेंच म्हटलें. पूण म्हाका लास्ट येताना असो भास तूं बोगशिना. हांव लास्ट ताका म्हणलें जेजू तुका लागून हांव तांकां बोगशितां म्हाजे कडेन जायना. जेन्ना हांव बोगसोणें दिवन येयलें तें घर आमचें जालें. म्हणजे देवाक सीक द किंगडम ऑफ गॉड देवाच्या उतरा प्रमाणें चलोंक जाय. आतां बोगसोणें टिचींग गावलें जरी हांव कित्याक गेल्ली एवरीथींग न्हू कितें जाय म्हाका आसलें एवरीथींग पळय मेळटलें एडेड टू मी तेंच म्हाका जाय आसलें. सोदपाचें खबर नासली. पूण थंय सोदपाक लागली आनी तें घरा येवन 3 म्हयन्यांनी आमी पोटासून येवन खूब प्रॉब्लम आसले. पूण तें जेजून बांदलें घर. कित्याक आमी जरी आमी एकदां आमी वयता कितें दिता पळय म्हटलां तेज्या फाटल्यान तर वयता फ्री आहा त्या वस्तूंनी तरी पूण आमी शिकता देवाचें उतर प्रमाणें जाल्यार त्यो फ्री वस्तू आमच्या फाटल्यान येता. म्हाज्या फाटल्यान मागीर तें घर बांदपाचें आपुणूच येयलें. डिझायर पयलीं डिझायरच नासली त्या जाग्या वयली. कळटा आमी कशें देवाचें उतर शिकोवंक जाय. आमी एग्जामीक जशी ते संवसारी सर आमकां टिचरी शिकयता त्या उतरा प्रमाणें आमी शिकता आनी पेपर बरयता न्हू तशेंच आमी आतांय तशेंच बरोवपाक जाय. हे देवाचें उतरूय आमकां तितलेंच इम्पॉर्टन्स आसा जशें आमी इस्कॉलान आसतना ते टिचिंगाक संवसारी वस्तूंक ते इम्पॉर्टन्स दिताली तशीच आमी ह्या देवाच्या उतराकूय आमी इम्पॉर्टन्स दिवंक जाय. आमच्या जिवितांत कसलेय प्रश्न आसूं फक्त तेचो आन्सर कितें देवाचें उतर न्हू. कसले हें आसूं मागीर एकूच तेजें सोल्युशन आहा देवाचें उतर. मागीर आमकां कितलें शिकचें पडटा न्हू. एकी कडेन बायबलूय सांगता 2 Timothy 1 Timothy 2:16 इंग्लिशीन एका हेजेर आहा इंग्लिशीन आहा कोंकणी ना. स्टडी द बायबल स्टडी करा म्हणटा. आमी सगळो आमकां कोण म्हणटा वाचात न्हू कोण तरी म्हणटा देवाचें उतर शिका. आमकां कोणी सांगलेलें म्हाका बायबल पासून दिल्लो स्टार्टींग ना सिस्टर तूं वाच आं बायबल वाच. तिजो पुण्या न्हू म्हणजे आमकां खबर ना कोणूच आमकां म्हणिना स्टडी करो देवाचें उतर स्टडी कर अशें म्हणटा कोण. ते स्टडी केल्यारूच आमकां उडास सुद्दां देवाचें उतर वाचल्यार उडास सुद्दालें. पूण आमकां खबर ना कोणाकूच खबर ना हें देवाचें उतर आमकां स्वतंत्र करता म्हणून आमी कितें म्हणटा वाच रीड द बायबल म्हणटा न्हू.
आनी खरें न्हू हांव खरेंच एक स्टोरी बूक खंय वाचताली बायबल सकाळची वाचताली सांजची टायम गावलेलो आफ्टरनून टायम कित्याक वाच सांगला न्हू पूण कांय समजों नासलें कित्याक हांव ते स्टोरी बूक कसो वाचताली न्हू कित्याक वाचतालें म्हाका जाय आसलें हांव एक जॉयंटीस पेशंट आसलें जॉयंटीस डॉक्टराच्या सारकी डॉक्टरान म्हाका डायरेक्ट सांगलेलें तूं म्हणजे तुवें ही टॅबलेटां वखद तुजी कित्याक रोगतान जॉयंटीस आसा एक कांयको रोगतान आसा आनी तुका केन्नाच क्युअर ना कोणी आतां सांगता रोगतान आसल्यार खरेंच क्युअर ना डॉक्टराचे मिस्टेक ना म्हणटा आसा क्युअर आसा ताका बरें जाता रोगतान आसलेले कामणीचो ना न्हू डॉक्टरान म्हाका सारकें सांगलेलें सो तुका केन्नाच तूं लायफान आसा सर ही टॅबलेटां घेवपाक जायी आनी हांव उचारताली आं कोणी विचारल्यार आमी कितें बरी जाली म्हणटली सगळ्यांक कोणी येयली न्हू आमची सोयऱ्या पासून जाल्यार आमची खबर आसली सगळ्या सोयऱ्यांक हांव जॉयंटीस म्हाका कामीण जाल्या म्हणून तेंची वखदां तयार आसताली हांव गेली पासून थंयसर म्हाका एक दुसरे दिसा उठले म्हणटकूच कळो वयताली म्हणजे हांव इतली ह्या दुयेंसांत भितर रिगलेली आनी म्हाज्या तोंडारूय तेंच उतर आसलें म्हाका कामीण जाल्या म्हणून हांव अशी जाल्या अशें म्हाज्यान हें खावंक जायना म्हाका तें खावंक जाय डॉक्टरान सांगलां म्हाका हें खावंक जायना तें खावंक जायना कितें लायफ एंड डेथ पावर ऑफ माय टंग दुयेंस सकयल वयतलें काय वाडटलें दुयेंस वाडटालें जोर येतालो मागीर हाडां फोडूंक लागलीं कित्याक जातालें हें म्हाजे जिबे सगळी पदवी आसली म्हाका खबर ना जेन्ना देवाचें उतर वाचतालें तेन्ना कळ्ळें ए लायफ एंड डेथ ऑन माय टंग दोतोराच्या तोंडान न्हू दोतोरान जरी सांगलें जाल्यार हांवूय तें कित्याक विचारताली आमी विचारता न्हू दोतोर आपल्या शिक्षणा प्रमाणे रिपोर्ट दिता दिना ते शिकल्या म्हणून ते रिपोर्ट दिता पूण आमकां ऑलरेडी जेजून दिलोलो आसा न्हू रिपोर्ट आमकां बरोवन दवरलेलो आसा न्हू तो कोणूच फासचो ना आनी तो केन्नाच चेंज जावचो ना न्हू असलो रिपोर्ट आमकां बरोवन दवरलेलो आसा 1 Peter 2:24 जेजू क्रिस्तान आमची सगळीं पातकां खुर्साचेर उबारून येयल्या आपले कुडीचेर आमी पातकान मरोना जावच्याक पातकां फाट करच्या खातीर नाल्यार जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या जातली जाल्या न्हू जर हांव कितें उचारताली त्या जिवितान म्हज्या घेताली न्हू तेन्ना हांव पोटा गेली पोटा म्हाका सांगलें कामीण सांगूंक ना कोणाची हाडां दुखता ती बरी जाली हांवें तें सोत मारलें आनी हांव घरा येयलें आनी मागीर हांव उलयना जाली मागीर दुयेंस कितें जालें बरें जालें न्हू कित्याक हांव उचारिना जालें न्हू हांव बरी जाली म्हणटाली न्हू हांव बरी जाली म्हाका जेजून सांगलो हांव बरी जाली सर हांव बरी जाली समजता आमी जितलें आमी उलयता न्हू तितलें आमच्या जिवितान वस जाता आमच्या जिबेरूच आसा पदवी डॉक्टरान एकदां सांगलें म्हण कांय जावपाक ना आमच्या जिवितान जातालें आमी तें परत परत उच्चारता म्हणून तें घडटा कळटा आमकां जेजून जशें देवाचें उतर काळजान दवरलेलें तशेंच आमी काळजान देवाचें उतर दवरपाक जाय जेजूक परिक्षा येयली जेन्ना जेजू खंय वचोंक ना न्हू बायबलान पळोवया गुगलार वचया कित्याक तेणी देवाचें उतर काळजान दवरलेलें म्हणून तेणी उलयलो तो आमकां जेन्ना परिक्षा येता तेन्ना आमी कितें करपाक जाय देवाचें उतर जें स्टोर करून दवरलां काळजान तें उलोवपाक जाय न्हू हां त्या खातीर आमकां कितें करचें पडटलें बरोवचें पडटलें न्हू आतां इस्कॉलान गेले जाल्यार आमी कितें सर कितें सांगता तें बरयता न्हू मागीरूच आमी स्टडी करता तें आनी तेंच आमी शिकता तशेंच आमी जेन्ना एका प्रे ग्रुपाक वयता एके सुवातेर देवाचें उतर शिकोवंक वयता ते सुवातेर आमी कितें करपाक जाय
बरोवंक जाय कितें शिकयता पळय तें आनी घरा वचून स्टडी करूंक जाय. हांव तशीच देवाचें उतर शिकल्या. हांव अशीच देवाचें उतर शिकल्या. अशीच प्रेयराक वयतालें. हांव बरयतालीं. इवन हांव केन्ना मिसाक बसून गेलें जाल्यार हांव बरयतालें स्क्रिप्चर वाचप कितें आसा तें आनी घरा येवन वाचतालीं. स्टडी करता न्हू स्कुलान वचून आमी सेम वे तशेंच करचें पडटा आमकां हें. नाजाल्यार देवाचें उतर तुका उडास उरता. आतां आयकलें आनी घरा कडेन तुका आख्खें उडास उरतलें स्क्रिप्चर बीन. ताका लागून आमी बूक पेन हाडूंक जाय. जशी आमी स्कुलाक वयता न्हू आमी स्कुलाक बेश्टीच वयता बूक वयता न्हू घेवन आमी बॅग भरून आमकां बॅग भरून हाडपाचें. एक बूक पुरो एक बूक पेन पुरो आमकां बरो दवरपाक आनी घरा कडेन वचून आमी स्टडी करूंक जाय. जालें न्हू आमकां एक एक स्क्रिप्चर कितली पाठ जातली आमकां. हें देवाचें उतर न्हूच तुज्या जिवितान पेखोवणी हाडटा. हें देवाचें उतर जितलें बोडटा तुका मोगान जिवंकूय शिकयता घरान. इफ यू कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड न्हू तुका घरान जॉयंट फॅमिली जावं कशें तुजे कडेन जायना पासून न्हू जिवोवपाक हें देवाचें उतर तुका शिकयता. तेन्ना तूं कंटिन्यू आसता पळय तेन्नाच देवाचें उतर न्हूच आमच्या जिवितान फक्त पेखोवणी पूण तुका कशें जिवोवंक जाय तूं कितें करूंक जाय संवसारान. थँक्यू होली स्पिरीट. इवन तुका म्हाका न्हू टू व्हिलर हांव इतली भियाताली टू व्हिलरीक हात पासून लावपाक बोनासतना चालू जायत काय म्हणून. हांव नको तुमी जाल्यार हांव इतली भियाताली. पूण जेन्ना देवाचें उतर शिकोवंक लागली हुस्क्या खोतीचें मागणें बाय हार्ट केलें 4 मागणें आनी तेन्ना डिजायर येयली गाडी चलोवपाक. हें देवाचें उतर तुजी भिरांतूय पयस काडटा. कसलेय वस्तूची तुका भिरांत आसा न्हू हें तुजें पयस काडटा. हें म्हाजें एक्सपिरियन्स सांगता. मागीर हांव गाडी चलोवंक शिकलें फक्त हें देवाच्या उतराक लागून. म्हाजे वस्तूकी हांवें कांयच करूंक ना. जाता तितलें आमी हे देवाच्या उतराक पाळो दिवंक जावो. आमी कितें शिकतालीं देवान आमकां वेंचून काडूंक लायलें जिवीत. जिवीत म्हणजे जेजू. जेजू म्हणजे देवाचें उतर. फायनली आमकां देवाचें उतर वेंचून काडूंक लायलां देवान. आमच्या दिसपटे जिवितान आमच्या कसल्याय प्रॉब्लमान आमी कोणाक फोकस दिवंक जाय म्हणटा देव उतर. तुज्या घराब्यान प्रॉब्लम आसा उतर शीक उतर आयक. तुका दुयेंस आसा उतर आयक रातान दीस. हें तूं चूज करूंक लायलां तुका देवान उतर. जेजू म्हणजे उतर आमकां चूज करूंक लायला. जाल्यार आमी उतरूच पयलो फोकस दिवंक जाय न्हू शिकोवपाक. कितें करतलीं आमी उतर शिकोवंक लायला जाल्यार उतरूच सोदचें पडलें न्हू आमकां. उतर खंय मेळटलें आमकां देवाच्या उतरान न्हू बायबलान. बायबलान मेळटलें न्हू. सो बायबल आमकां पयल्यारूच बसता न्हू. हांव येदो व्हडलो बायबल म्हणिना तर ल्हान भुरग्यांक बीन बायबल दिलो वाचा बाय येदो व्हडलो वाचूंक जाय म्हणिना आमी. पूण तो बायबल आमी इल्लो इल्लो वाचूंक जाय. एकदांच आमकां एक एग्जाम्पल दिल्लें एक आमकां एका ब्रदरीन. एक आमी आतां जर म्हणटा हत्ती दिलो आमकां खा म्हणून आमी एकदांच खातली हत्ती. एक हत्तीचें पोळ दिलें आमकां म्हणजे तें व्हडलें आहा आनी तें तुमकां खा म्हणून सांगलें. एकदांच खातली आमी इल्लो 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 काडून खातली न्हू. नाल्यार इल्लो वाडटली न्हू सगळ्यांक आनी काबार करतली. तसो बायबल आमी वांटूंक नाका. बायबल आमी इल्लो इल्लो वाचपाक जावो दिसलो व्हडलो जाल्यार न्हू. कळोंक ना एग्जाम्पल. बायबल आमकां मोठो दिसता पूण आमी तो इल्लो इल्लो वाचपाक जावो. जेन्ना आमकां वाचता तेन्ना समजोणी मेळटा. म्हाका न्हू एका ब्रदरीन पयलींच सांगलेलें ओल्ड टेस्टिमेंट हांव वाचतालें म्हाका कितेंच कळनासलें. हो आनी बायबल कसलो फुडें फुडें न्हू ओल्ड टेस्टिमेंटान हें आनी कितें म्हणून देवान बरयलां म्हाका कांयच कळनासलें. ओल्ड टेस्टिमेंटान आनी म्हाका वाचूंकूय हो इंट्रस्ट येनासलो. मागीर एका ब्रदरान सांगलें तूं ओल्ड टेस्टिमेंट पयलीं वाचूं नाका. पयलीं न्यू टेस्टिमेंट एक 5 फारां तरी वाच आनी मागीर ओल्ड टेस्टिमेंटान वच.
इंट्रस्ट न्यू टेस्टमेंटान बरो येता वाचताना. ओल्ड टेस्टमेंट फुडल्या चॅप्टरान मदीं मदीं चॅप्टर आहा मातशें अंडरस्टँडींग जायना कितें देवान अशें कितें केलां तें सगळें. पूण आमी न्यू टेस्टमेंटान चड आमकां शिकोवण मेळटा बरी. जेजू आमकां सारकी दिता. आमच्या पासून सगळें करून दवरलां तें न्यू टेस्टमेंटान आमकां मेळटा. ओल्ड टेस्टमेंटान मेळटा. देव दितलो आमकां, देव बक्षितलो आमकां न्यू ओल्ड टेस्टमेंटान न्हू. तुमचे श्राप येतलो ओल्ड टेस्टमेंट. पूण न्यू टेस्टमेंटान जेजून ऑलरेडी आमकां खुर्साचेर आपुणूच श्राप जाला. खुर्साचेर तेणी सगळें घेतलां आमचें दुयेंस, लॉस, गरीबसाण, भिरांत, पातक, श्राप. आनी ताका लागून तो म्हणटा इट इज फिनिश. सगळें काबार जालें म्हणटा ताका लागून तो खुर्साचेर. कितें काबार जालें? दुयेंसपिडाचो नाश जालो, श्रापाचो नाश जालो, लोजेचो नाश जालो, गरीबसाणेचो नाश जालो. हे सगळें काबार जालें म्हणटा तो खुर्साचेर. आमी आजुनूय जियेता. पातकाचो नाश जालो. भयण शिकयताली पातकी म्हणून न्हू. आमी नितीवण आमी जेजू वरवीं आमी अशी पातकी न्हू. आमकां पातकाक हे मेड आसीन आमकां पातकी केली सिन मेड आसीन. आमी आदामा वरवीं पातकी जाल्ली. आमी पातकी न्हू आदामा वरवीं पातकी जाली. ते पातक घेवन जेजू ऑलरेडी मरोन आमकां एका एकल्याक पातका विणें केलां. जेजून केलां आमचे वस्तुकी न्हू. ताका लागून आमकां पातकी म्हणूंक जायना. जेजून ऑलरेडी आमच्या पातकाचें फारीकपण दिलोलें आसा. दितलो दिला जाल्यार आमी पातकी. आमी नितीवणपण जेजू क्रिस्ता वरवीं रायचसनेस. कितें रायचसनेस म्हणजे कितें? रायट स्टँडींग बिफोर गॉड, नेचर ऑफ गॉड. आमकां जेजू वरवीं आमी देवा कडेन वचोंक शकता. देवाचें आमकां नेचर मेळ्ळा. जेजूचो आमकां जिवीत मेळलेलें आसा. कशें? जेजू वरवीं. आमचे वस्तुकी न्हू. आमचे वस्तुकी आमकां कांयच मेळना. पूण जेजू वरवीं आमकां हें नितीवणपणाचें जिवीत मेळलेलें आसा. हें खंयसर मेळटा? आमकां देवाच्या उतरान मेळटा. आमकां देवाचें उतर ना जाल्यार आमी कितें म्हणटलीं? आमी पातकी. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता, भावार्थान आमी स्वत मानता की जेजून आमची ऑलरेडी पातकां खुसार घेवन मेलोलो आसा. ताका लागून हांव नितीवणपणाचें जिवीत जियेता. रायचसनेस ऑफ लायफ क्रायस्ट इन जिजस क्रायस्ट. आमी जिवीत आमकां जेजून न्हू अशें सादें जिवीत जिवंक ना. आमी एक अशी व्हडलेपणाचें जिवीत जिवंक आमकां देवान आपयलेलें आसा. एक राजा कसो जियेता? आपणाक सगळें आसा कहो जियेता न्हू. कित्याक तो राजा. तशेंच देवान आमकां राजाची भुरगीं केल्या. आमचें हांगा चेंज करूंक आमचें सगळें आसा. आमी कितें करता? आमी जियेता एक कितेंच नको आसलेल्या भशेन. इतलें देवान आमकां एक राजापणाचें जिवीत दिलेलें आसा. पूण आमी कोण तरी जियेता राजा भशेन. आमी म्हणटा आमच्या जिवितान आमकां सगळें दिलां न्हू. काय दितलो आमकां देव? देवाचें काम करूंक दिलां. देवाचें काम करूंक पासून आमकां फावो तो आदार दिला देवान संवसारी जिवितांत जिवपाक. आमी पळोवया 2 Peter 1:3. According to His divine power has given unto us all things that pertain unto life and goodness, through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. कितें म्हणटा आमकां देव? ऑलरेडी दिला. टू Peter 1:3. God has given us all things, no? काय something? थोडेंच दिलां आमकां देवान. All things pertain unto life. आमकां संवसारीक जिवितांत जिवपाक आनी
गोल्डलेस देवाचें जिवीत जिवपाक, देवाचें काम कसून करपाक देवान आमकां समथींग दिलां काय होल थिंग दिलां? आं समथींग न्हू, थोडेंच दिलां आमकां देवान काय सगळें दिलां? सगळें दिलां न्हू आमकां संवसारान जिवपाक आनी देवाचें काम पासून करपाक देवान आदी फुडेंच आमकां आपल्या डिवायन पदवेन दिलेलें आसा. आं दिलां न्हू? सो आमी फक्त सोत मानूंक जाय. बायबलान कितें बरयलां तें सोत मानून आमी जिवंक जाय. बाकीचे फाटल्यान आमचें येतलें न्हू. सीक द किंगडम ऑफ गॉड, एवरीथींग वील एडेड टू आवर लायफ. एंड रायचस तेन्ना फाटल्यान आमचें येतलें न्हू. आमकां धांवूंक जाय फाटल्यान. देवाचें तो सिस्टम आमी जाणात जाल्यार आमकां सगळें मेळटा. देवाचें फक्त सिस्टम शिकोवंक जाय. तेच्या देवाच्या उतरांनी कायदो आसा. देवान आमकां एक कायदो दवरलेलो आसा. ते तर तूं रूल पावशी तुका सगळें मेळटा. हें म्हाका खबर नासलें हें उतर. जायते वर्सां म्हाका खबर नासलें. हांव म्हणटालें हांव काम केल्यारूच म्हाजें सगळें निड्स मेळटलें म्हाका, म्हाज्यो गरजो मेळटल्यो. जेन्ना हांव काम करतलें तेन्ना संवसारी म्हज्या कुडीचें आनी हांव करतालीं देवाच्या कामाक वेचून काडलेलें देवान म्हाका. आमकां केन्ना वेचून काडला देवान आमकां? आवयच्या कुशव्यानसून. जर्मया 1:5 म्हणटा आमकां देवान आवयच्या कुशव्यानसून एक प्रवादी कसो नेमला. आमकां दिसता आतांच आमी देवाच्या उतराक येयल्या आनी आमकां देवान आतांच वेचून काडला. पूण देव म्हणटा आमकां जर्मया 1:5 आवयच्या कुशव्यानसून आमकां वेचून काडला एक प्रवादी कसो. आनी म्हाकाय खबर नासली. पूण जेन्ना ब्रदरीन म्हाका सांगलें वच आनी घरांनी वचून बायबल क्लासीक स्टार्ट कर. कितलीं जाणां आसूं बायबल क्लासीक तेन्ना न्यू क्रिएशनान निवळ्ळी आसलें हांव. आनी हांवें केलें. जेन्ना हांव फ्री आसताली पयलीं हांव म्हाजें काम स्टार्ट जाता ऑक्टोबर ते एप्रील पर्यंत आसता सिजन. त्या दिसांनी न्हू हांव चडशे बायबल क्लासी हांव केन्ना फ्री आसता तेन्नाच घेताली. म्हणजे हांव समजताली कितें हांव जोडटली आनी म्हाज्यो गरजो सगळ्यो खबर मेळटल्यो म्हाका. देवाचेर म्हाजो मात फोकस नासलो. हांव आतां शिकयता तुमकां सीक द किंगडम ऑफ गॉड. एवरीथींग पळय तेच्या फाटल्यान हांव धांवताली. ताका लागून जें कितें म्हाका मेवलां न्हू म्हाका अंडरस्टँडींग गावलां तें हांव दुसऱ्यांक सांगता. कित्याक हांवें जी मिस्टेक केल्या ती तुमी करूंक नाका. म्हाका खबर ना म्हाजे कितले सोल मरोन गेले देवाचें उतर मेळनासतना. कळ्ळें? ही मिस्टेक हांवेंच केल्या तें तुमी करूं नाका. जेन्ना तरी चालूच आसलें म्हाजें. म्हाका खूब जाणांनी सांगलें फूल टायम कामाक यो. हांव म्हणटा हांव फूल टायमांनी कसलें हांव वयता न्हू देवाचें काम करता न्हू म्हाजें काम करून करता न्हू. खूब जाणांनी देव तोंडांसून उलयलो पूण हांव म्हाजें सोडूंक ना. पूण लॉकडावन येयलें. कितें जालें लॉकडावनान? लॉकडावनार कितें जालें? म्हाजेर म्हाका पातयेवंक जालें. लॉकडावनाचेर म्हाका सारकें शिकयलें कशें हांव देवाचेर पातयेवंक जाय. सीक द किंगडम ऑफ सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड रायचसनेस इज रायचसनेस एंड एवरीथींग वील एडेड टू यू. त्या टायमाचेर फक्त देवाचें उतरूच सोदपाक लागली. कित्याक गरजो जाय न्हू घरान. खरें देवान सोडूंक ना त्या टायमार. लॉकडावनान म्हाजो मोबायल हांव कॉन्फरन्स क्लासी घेताली. मोबायल मोडोंक लागलो. कोणाक आयकूंक येना कोणाक रेंज लागना सगळीं म्हणटा. आनी आतां लॉकडावनाचेर मोबायल घेतलो काय जेवणाचें? पूण म्हाका एक भयणी रातचो फोन केलो. म्हाका म्हणटाली एकावंट धाड एकावंट धाड. आमी न्हू त्या टायमाचेर आतां फुकट दिवंक जाय फुकट न्हू आमी कोणाक नंबर बीन दिनासली. तिणी म्हाका 3 दीस एक सारकी फाटीक लागली म्हाजेर. तूं म्हाका एकावंट नंबर धाड सांगला न्हू सिस्टर तुका आपलीन अकावंट नंबर धाड. आतां तिसरे दिसा न्हू मागीर तूं ते सासू ही म्हणल्यार परतूय मॅसेज घालतली आयज रातीक तुका धाडलो एकावंट नंबर. तिणी म्हाका एग्जॅक्ट मोबायलाक कितले पयशे जाय हांव आनी म्हाजे गरजो आनी दुसरे पळोवंक ना. कित्याक म्हाका ते कॉन्फरन्स क्लास घेवंक जाय आसले आनी म्हाका मोबायल जाय आसलो.
हांव सोमतीच गेली आनी मोबायल घेवन येयली. पळय, देवाचेर पातयेवन रावंक जाय. आमी कोणाचेर पातयेता? आमचेर. म्हाजे भशेन हांव तेंच म्हाजेरूच पातयेतालें. देवाक फाटल्यान दवरलेलो वेटींग लिस्टार म्हणटा पळय तसो. म्हाका जाय तेन्ना यो आतां स्टडी, आतां शिकोवया देवाचें उतर. पवित्र आत्मा आमकां 24/7 आहा न्हू, आदार दिवपाक आसा न्हू. आमी ताका हांव न्हू ताका एक पसरकार कसो केल्लो. पसऱ्यार आमी केन्ना वयता? शॉपार, शॉपिंग सुपर मार्केटान केन्ना वयता? सदांच वयता? गरज जाय तेन्ना आमी सुपर मार्केटान वयता आनी आमकां कितें जाय तें घेवन येता. परत कितें काबार जाल्यार परत न्हू. तसो म्हाका जेजू जाल्लो. हांवें जेजूक केल्लो एक शॉपकार कसो, पसरकार कसो. म्हाका जाय तेन्ना प्रेयराक वचप, म्हाका जाय तेन्ना बायबल क्लास घेवप, म्हाका जाय तेन्ना कोणाचो रिक्वेस्ट आसल्यार वचप. हें हांवें केलें. आनी हांव म्हणटा हें लॉकडावन येयलें तें बऱ्याकूच येयलें. कित्याक म्हाका देवाचेर पातयेवन रावोंक शिकलें हांव. लॉकडावन म्हजें काम स्टार्ट न्हू. लॉकडावन काबार जालें आनी फोन येताले, जेजू आतां आनी ह्या फुडें ना, नो टर्निंग बॅक. आतां फूल टायम म्हणजे फूल टायम देवाचें काम करतली. टायम येना, दिश्टी पडना. कितें पडटालें, त्रास जाताले. पयलीं 1 वर्स त्रास जाले म्हाका, पूण देव कितें गरजाचेर पावतालो. टायम येनासल्यो, येना म्हणून आहा. तो जेजूकूय टेस्टिंग आसलो आमकां सुट्टलो. आं तरी देवाचें उतर परत बायबल क्लास स्टार्ट करूंक लागली घरांनी. मागीर प्रिचींग. हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें म्हाज्या लायफान हांव मायक घेवन उबी रावतलें आनी देवाचें उतर पुरगोडटलीं. केन्नाच चिंतूंक ना. इवन हांव पोर्टा गेल्ली तेन्ना हांवें ताका वयताना सांगलेलें, तूं म्हाका घर दी, तुका बाय बाय सांगून गेल्ली. चो पाटलाव आनी करची ना. एक डिजायर म्हज्या काळजाचें. हांव यूथ तेन्ना हांव कॉलेजीक वयतालीं. कॉलेजीक हांव फेल जालें सेकेंड इयर कितें म्हणून हांव पोटा पर्सनल प्रॉब्लम. डॅडी आमचो पियेतालो, म्हजी मम्मी एक्सपायर जाल्ली. सगळें टेंशन घेवन हांव केरला गेल्ली. आनी सांगलेलें आनी ना तूं घर दिलें न्हू. कित्याक आमकां शिकून कितें गावताली आमच्या ल्हानपणासून. जेजू कोणाक पसत मेला? फक्त क्रिस्तांव पसत. हां हां ल्हानपणासून आमकां इतली शिकवण मेळ्ळी जेजू क्रिस्तांवांचो देव. आतां आमकां कित्याक आतां हांव कितलें जाल्यार म्हाका कित्याक पाटलाव करूं? जेजू क्रिस्तांचो देव न्हू अशें म्हणटाली. कित्याक जॉन 3:16 हांव नोको आसली. जॉन 3:16 कितें म्हणटा? देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, संवसाराचो म्हणजे संवसारान रावतल्या लोकांचो इतलो तेणी मोग केलो, तेणी आपल्याच एकल्याच पुताक ओपोन दिलो. कित्याक? ह्या संवसाराच्या लोकांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां साशणीक जिवीत मेळच्या खातीर. हें बीन म्हाका खूब मेळ्ळें लेट. पूण पोटासून येवन हांव जॉयंट डिस्पेशन सांगलेलें न्हू. आतां हांव इतली दोतोरां कडेन वयतालीं, इतली देवळांनी वयतालीं, म्हाका खंयच पेखोवणी मेळोंक ना. आतां हो कोण म्हाका पेखयला, हें म्हाका बरेपणाचें जिवीत दिलां म्हणून हांव ताका सोदपाक लागली. म्हाका पडोंक नासलो कोणाचो देव तो आतां. कित्याक म्हाका बरें केलां न्हू. हांव ताका खंयसरूय सकाळची प्रेयराक, सांजची प्रेयराक, रातची नायट विजलां सगळ्याक आमी धांवतालीं. म्हाज्या वांगडा आनी फ्रेंडां आसलीं. कित्याक ताका सोदतालीं कोण पळय तो. एक्झॅक्टली म्हाका केन्ना सारको कोण मेवलो जाणा, जेन्ना हांव जेसी एलामाचें टिचींग आयकोंक लागली न्हू तेन्ना म्हाका खरी जेजूची वळख मेवळी, तेच्या उतराची वळख मेवळी. इतलीं वर्सां मेळटालीं पूण धांवतालीं हिंगूच इतली अंडरस्टँडींग म्हाका देवाच्या उतराचें मेळोंक ना. तुमकां जर जाय देवाच्या उतरान वाडलेलीं जाल्यार फक्त
हांव तुमकां सांगता हांव देवाच्या उतरान कशी वाडल्या फक्त जेसे एलामाच्या टिचिंगाचेर शिकोवणेचेर. एक्चुली भावार्थ कसो येता आमकां बाय हियरींग द वर्ड ऑफ गॉड न्हू रोमन्स 10:17. आतां आमचे कडेन भावार्थ आसूंक जाय जाल्यार आमकां कितें जाय वस्त कसली जायी. आनी जेजू म्हणटा भावार्था विण्या आपणाक कोणीच मानवलेली जायना. आनी हो तर भावार्थ आमचेशी ना जाल्यार आमी देवाक मानवलेली जायना. भावार्थ जर आमचेशी आसूंक जाय जाल्यार आमचे कडेन कितें आसूंक जाय देवाचें उतर आसूंक जाय. देवाचें उतर ना जाल्यार तुजे कडेन देवाक जाय तसो भावार्थ ना संवसाराक जाय तसलो भावार्थ आसा. कित्याक भावार्थ येता फक्त देवाचें उतर आयकून आयकूनच. आमी जर म्हणत आमचेशी भावार्थ आसा आनी देवाचें उतर ना जाल्यार आमचेशी जो संवसाराक जाय तसो भावार्थ आसतलो. सो आमचे कडेन भावार्थ आसा जाल्यार कितें जाय आमकां देवाचें उतर. परतूय आमकां देवाचें उतर शिकचें पडलें हो भावार्थाक लागून. आनी न्यू टेस्टिमेंट आख्खो कितें थारलेलो आसा भावार्थाचेर थारलेलो आसा. जेजू म्हणिना तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरें जालें तुज्या वच आनी तुज्या भावार्था वरवीं म्हणजे तुज्या भावार्थान तूं देवाची महिमा पळयतलें तुज्या भावार्था वरवीं तूं जेजून केला त्यो वस्तू सगळ्या परस चड करतलो न्हू तेणी केल्या पासत ना. जॉन 14:12 सांगता न्हू म्हजेर भावार्थ दवरता म्हज्या पेक्षा चड हांवें केल्या तेज्या पेक्षा चड मिलाग्री. कित्याक आपूण बापाशी वेता. तुमकां क्वेश्चन आसलो हेजेर आनीक आमी चड मिलाग्री कशी करतली कोणाक नासलो म्हाकाच आसलो आसता. आनी जेजू तुवें दोळे उगडले बेऱ्यांक आयकूंक थोडी चल्ली मेलेली जिवन जालें आनीक आमी कितें करतली. हांव सदांच म्हणटालें जेजू आनीक कितें आमी करतली आनीक आमी कितें करपाक तरी आसा. मनशाचे दोळे उगडले न्हू जेजू बेऱ्यांक आयकूंक येयलें मेलेली जिवन जाली थोडी चल्ली ना आनीक आमी कितें करतली. करता करता न्हू लॉकडावनाचेर तोच आन्सर मेळ्ळो. आमी एका जाग्यार रावून पेकोणी करूं शकता न्हू. हांगा मागणें करून लंडनाक अमेरिकाक बरी जावं शकता. जेजून हें केल्लें जेजून केल्लें एका जाग्यार रावून दुसऱ्या जाग्याचेर पेकोणी काय जेजू ह्या जाग्याचेर तेकाडेर तुमगेर येवं शकचो नासलो. जेन्ना जेजू आसलो न्हू कुडी मासान हांगाच प्रीच करतलो आसलो तुमगेर मागीर फाल्यां येता म्हणटलो आसलो. आतां जेजू पवित्र आत्मा जेजू मरोन आतां पवित्र आत्मा ह्या जाग्याचेर आख्ख्या संवसाराक आतां मुंबय बसून पवित्र आत्मा प्रीच करता सगळ्याक. एकूच न्हू शिकोवन हे जेजून करूंक नासलें न्हू एकाच जाग्यार रावन प्रे करतालो. ते लॉकडावनाचेर म्हाका आन्सर मेळ्ळो तो बीन पापानूच दिला आन्सर शिकयतना. सो आमी भावार्थ दवरता जाल्यार आमी हे सगळीं करतली. भावार्थूच दवरता जाल्यार म्हणून भावार्थ जाय जाल्यार आमकां परतूय देवाच्या उतरा कडेनच आमी पावता न्हू. भावार्थ जाय जाल्यार आमी फक्त देवाच्या उतराचेरूच पावता. न्हूच आमकां पेखोनी देवाच्या उतरार आमी आमच्या ह्या देवाच्या उतराचेर न्हू आमी हांवें ह्या जिवितान कितल्यो व्हडल्यो टेस्टिमनी पळयल्या जे मनशाची जायनासले ते देवाची जाता. म्हाका भयण येना फुडें सांगताली आयज तुजी आपणी टेस्टिमनी आयकल्या. म्हाका दिसता थोड्यांनी आयकोंक ना न्हू. म्हज्या बॅगाची कोण टेस्टिमनी आयकल्या भांगर आसलें तुवें आयकल्या. हांव सांगता ते देवाशी जायना ते मनशाची जाता आनी ते देवाच्या उतरा वरवींच जाता. तेका लागून आमी देवाचें उतर हें शिकोवंक जाय. म्हजें घर मोपा सायब मोपा वयता न्हू एअरपोर्ट आसा नेवो थंयसर आनी आतां हायवे जाला न्हू सारक्यो. हांव येताली म्हाका कितें तरी फंक्शन आसलें मोठी बँगलां आसली म्हजी 4 बॅगान घातलेली स्मार्टफोन आधार कार्ड ATM कार्डां सगळीं
त्या बॅगान आसली स्मॉल, आनी व्हडल्या बॅगान प्रॉपर्टी पेपर्स साडयो. हांव अशी केन्नाच प्रॉपर्टी पेपर कॅरी करिना आनी हांव भांगार बसून हाडलेले फदांच डिकीन घालता. थंयसर हांवें बॅग घेतलें, म्हाका गव्हर्मेंट हितून कामाक कितें काम आसलें गव्हर्मेंट ऑफिसान, तें काम केलें हांवें. आनी त्या दिसांनी आमी सदांच स्टार्टींग आतां लॉकडावन काबार जालें न्हू, तेन्ना सदांच आमी एक डिप्रेशन केस आसली भुरग्यांची, खूब बायलां तशीं जाणटी तशीं तरणाटी आसली ती डिप्रेशनान. तांकां आमी देवाचें उतर शिकोवंक वयतालीं, देवाचें उतर, आनी तांकां गायना करून ती जायते तेंचें इम्प्रूवमेंट जातालें. आनी त्या दिसांनी म्हाका वचपाक जाय आसलें. आमी 2 स्कूल म्हणटालीं, आमी 2 घरां तीं 2 स्कुलांनी आमी वयतालीं. हांव म्हटलें हांव पयल्या स्कुलान पावचें ना, दुसऱ्या स्कुलान हांव पावता 11 कशी. हांवें आतां पयलें 10:30 जालीं ते गव्हर्मेंट ऑफिसान भायर सरतना. आतां म्हाका 11 पावूंक जाय न्हू. हांवें तें कितें केलें, बोबावान तें बॅग पांयाचें आसलें तें धाकटें बॅगूय त्या बॅगान घातलें. आनी गाडी इतल्या पयस इतल्या फास्ट सोडली. आतां म्हाका पावोंक जाय न्हू, म्हाका पावोंक जाय न्हू. म्हाजे वाटेक बॅगूच पडलें आनी म्हाका अशें न्हू हें जालें, सिमटम्स जाल्ले. हांव कानाक ब्लुटूथ घालतालें आनी देवाचें उतर आयकतालीं. आनी तें देवाचें उतर एक भयणीन मॅपाचेर कितें सांगलेलें, मॅपाचेर आपणाक खंयच्या खंयच्या गांवांनी वचून प्रीच करूंक जाय तें तिणी मॅप ड्रॉ केल्लो आनी तें हें उतर म्हणटाली, जें मनशाची जायना तें देवाची जाता. लूक 18:27. जें मनशाची जायना तें देवाशी जाता, तें उतर तें म्हणटालें. आनी तें उतर हांव आयकलें आनी तें म्हाजें बॅग पडलें तेन्ना म्हाज्या कानाचें टिचींगूय स्टॉप जालें. आतां तें हांव सांगलें रेंज ना, तें आनी टायम वेस्ट, परत मोबायल घाल, परत चालू कर. पूण म्हाका तें बॅग पडटलें ही म्हाका मात आयडिया ना. आनी हायवेसून यो बरी पयस पावलें हांव. आतां म्हटलें सांगतलें आसूं, तेंगेरूय म्हाज्या भयणीगेरूय कोण सोयरे आयले. आतां म्हटलें हांव घराच वयतलीं, हें बॅगाचें हें करून फोन करूंक वचत जाल्यार बॅग ना. आनी म्हाका भितर भिरांत येना, गोल्डन न्हू, भांगराची कांकणां मोठी वयल्यान 4. आनी तो कितें म्हणटा देंवचार, हे तुजें बॅग मेळटलें आसलें पूण ती 4 कांकणां आनी भांगराची म्हणून तुजें बॅग केन्नाच मेळचें ना. आनी हांव जिबेचें देणें आनी लूक 4:18 कंपेर तिका स्क्रिप्चर जेनेसीस 39 गॉड फेवर. सर्वेस्वराचो ओत्मो बॅगाचेर आहा, देवाचो फावोर म्हजेर आसा. आतां हें देवाचें उतर हांव शिकलोली म्हणून म्हणूंक लागलें न्हू. हां हें म्हटलें पळय जाल्यार बॅग ना. रॉंग सायडीन वचोन पळयलें बॅग ना. परत फोन केलो, फोन घेयना. आनी हांवें त्याच दिसा न्हू हांव वयताना सदांच म्हाजी गाडी फूल करून वयता घरा वयताना. त्याच दिसा हांवें आसूं हांफ आसूं न्ही, हांव ते फाल्यां सकाळीं येतलें मागीर घालतलें अशें म्हणून हांव गेलीं. आनी ती गाडयेचें पेट्रोलूय काबार जावंक लागलें. आतां कितले फावटी मारतलें, 2दांच मारलें. आनी जिबेचें देणें आनी मागीर हांवें चेंज केलें स्क्रिप्चर. सर्वेस्वराचो ओत्मो बॅग मेळटा तेजेर आसा, बॅग मेवला तेजेर, आनी देवाचो फावोर म्हजेर आसा. मनीस रावलें आनी मनशाची जायना तें देवाची जाता. आनी जिबेचें देणें हांगा चिंतालें, हांगा स्क्रिप्चर हांगा आनी जिबेचें देणें चालूच आसलें. आनी येयलें हांव, फोन घेतलो, परत फ्रेंडाच्या भयणीचो फोन घेतलो आनी म्हाज्या फोनाचेर केलो, काडिना. मागीर भयणीक सांगलें हांव येयना, हांव पावलीं. मातसो रावन भयण म्हणल्यार आपणाक परत व्हरोन घेवं. हांवें म्हणलें म्हाज्या गाडयेन चड पेट्रोल आसा, हांगाच लागींच यो म्हणलें. आनी हांव गेलीं. पळय जाल्यार हें येयच ना. हांवें ताका सांगल्यार पयलीं भयण आसा फाटल्यान, तिका तेज्या वांगडा ती दोगांय वयतालीं न्हू आमी सगळीं, सो तेज्या वांगडा यो सांगलें ताका घरा. पूण तें लेट जाली म्हाका म्हणून हांव वचोंक ना. हांव गेलें आनी तेज्या भयणीचो घोवाचें ऑफीस फाटल्यानूच आहा. हांवें कोणाकूच सांगूंक ना म्हाजें बॅग सांडलां म्हणून. इवन ती सोयरी आयली तांकां सांगूंक ना. हांवें फोन घेतालें म्हाज्या फ्रेंडाच्या भयणी कडेन, हांवें तें सांगूंक ना तांकां, कोणाकूच सांगूंक ना. पूण हांवें पयलींच त्या ऑफिसान गेलें आनी भावाक सांगलें, भयणीच्या घोवाक, म्हाजें बॅग सांडलो वाटेर, गाडी चलयतना पडलें म्हणून. म्हाका म्हणूंक लागलो तुमची तकली खंय आसता काय म्हणून लागलो. इतले फास्ट तुमी कितें एरोप्लेनान खंयची गाडी चलयता, रस्त्याचेर तुमी गाडी चलयना. हांवें म्हटलें कितें पळय, मनशाची जायना तें देवाशी जाता.
मागीर तो ओगीच आनी तेजे सगळे फ्रेंड आसले आतां तुका कंप्लेन करचें पडलें कितें आसलें हांवें न्हू कितें आसलें सांगलें फक्त ATM कार्ड आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड आनी कांय सांगूंक ना आमी पुलीस स्टेशनार गेली पुलीस स्टेशनार वचचें पडटा न्हू पुलिशेन म्हाका विचारलें कितें आहा तुजें हां आतां हांवें न्हू कितें सांगलें पुलिसेक फक्त आधार कार्ड प्रॉपर्टी पेपर इलेक्शन कार्ड आनी हांवें कांय सांगूंक ना कित्याक पुलीस तुका म्हणटाले न्हू भांगरां घेवन भोंवता तुमी आनी एक सांगलें हांगा न्हू म्हणूंक लागलें कित्याक म्हाजी बॅग तें मोपा सायडीक म्हणजे थंय वाटेक पुलीस स्टेशन आहा थंय तुमी केस करची पडटली म्हापसा न्हू हांव गाडयेर बसतना हांवें कितें सांगलें जेजू म्हाका आनीक खंयच्याच पुलीस स्टेशनार वचपाक नाका कितें सांगलें म्हाका आनी खंयच्याच आनी एकदां पुलीस स्टेशनार वचोंक नाका आनी बसलें आनी जिवेचें देणें आनी सर्वीसराचो वचून बॅग मेळटा तेजेर आसा देवाशी जायना तसलें जे मनशाची जायना तसलें देवाशी जाता ते स्क्रिप्चर आनी मातशें फुडें वयताना म्हाका एक टेस्टिमोनी उडाशिल्ली एके भयणीन न्हू टेस्टिमोनी दिल्ली ती काजाराक वयताली खंय आनी तिच्या भुरग्यांक बी सगळी रेडी केल्ली तिणी आनी तो ड्रायव्हर फोनूच घेयना 9 जाले तरी फोनूच घेयना रातची मागीर तिणी म्हटलें कितें आमकां सगळ्यांक आजबडी आसा न्हू दूत आसा न्हू आमकां म्हाज्या दुता वच आनी ताका सांग ड्रायव्हराक फोन काड म्हणून तेज्या ड्रायव्हराच्या दुताक वचून सांग तेजो फोन काड म्हणून ती म्हाका टेस्टिमोनी पळयतात मागीर त्याच वेळान उडास केली हांवें म्हटलें म्हाज्या दुता वच बॅग मेवला तेज्या दुताक वचून सांग बॅगान म्हणजे फोन काड आनी बॅगान कितें आहा तें ताका दिश्टी पडोंक जायना आनी मातशें फुडें गेली फोन येयलो भयणीचो आं म्हाका म्हणून तुजें बॅग फाडलां घोवाच्या फोनार केलो तेणी हांवें म्हटलें हय मेवलें कोणाक कित्याक कोणाक खबर ना न्हू मागीर ते मेवलेच न्हू हांवें मेवल्याक काय म्हटलें हय कोणाक तरी मेवला म्हणलें वेन ना म्हणलें बॅग मेवला तेणी फोन केला आनी तरी फोन कोणाचेर केला म्हाजी ती सासूमाची फ्रेंड आनी ती म्हाका चेडूं खंय आनी ते मम्मी म्हणून सेव केला तिणी म्हाका कॉल केलो आतां इतली ताका कॉलां केली हांवें कॉलां केली भयणीन केली भयणीच्या घोवान केली कॉलां तेणी घेवंक ना फक्त ती मम्मी म्हणून तेजो फोन घेतला आनी म्हाका मागीर सांगता कितें आपणे मम्मीकूच केलो कित्याक जाल्यार मम्मी फार उलोवची ना म्हणून आनी ते मम्मीकूय खबर नासलें बॅग सांगला म्हणून हांवें सांगूंक ना सो आमी जिपेचे तेणे आनी मागीर फोन घेतलो तो म्हणलो आपणाक बॅग मेवला वेन ना म्हणून म्हणलो तुमी येता जाल्यार आपूण पुलिशेन हांवें म्हणलें पुलिशेन दिवं नाका भयणीन सांगलें ताका पुलिशेन दिवं नाका कित्याक तेज्या घोवाक 1 ते 3 पर्यंत ब्रेक आसलो तो ती बॅग व्हरो आमी जिपेचे देणे उलयत पावली तेणें म्हणलें बॅग घे आनी बॅगान पळयल्यार बॅगान म्हजें सगळें सारकें आसा थँक्यू जिजस आनी मागीर तेजेर आमी मागणें केलें ताका बरें तेज्या फ्युचरा परस आनी मागीर ताका आमी कितें भाव म्हणलो कितें पयशे दिवया ताका पयशे हो म्हणलो म्हाका पयशे नाका हे पयशे कितें 2 दिसाचे न्हू तुवें पळय जें मागणें केलां तें म्हाका साचना तेच पुरो भयणी म्हाका म्हणलो अशें एक कित्याक जाता हे देवाच्या उतरान एक्चुली ते बॅग दुसऱ्याकूच मेवलें म्हण लागलो तेणें मेन्शन केलां दुसऱ्याक मेवल्या आपूण रावलो आनी देंवन वयतालो तो समजलो म्हाजें बॅग म्हणून म्हणटा आपणा कडेन दिलें आपणें घेतलें आपूण म्हणटा रावपाचो आसलो ताका रावपाक मेळोंक ना कित्याक स्कुलाक चेडवाक पावंक जाय आसलें आनी तेणी कितें कोमे हाडलेलो कोणाक दिवपाक तो कुडायचो तो कामाक वेर्ना आसतालो ताका लागून म्हणटा आपूण सिस्टर थंय रावोंक ना हांवें म्हणलें तूं 10 मिनटां पासून रावताय जाल्यार हांव 10 मिनटां भितरूच येयला म्हटलें म्हाका खबर आसा ना आपणाक रावोंक सांग ना म्हणलेलो आनी तरी म्हणटालो तो म्हापशा खंय तें सांग म्हाका कित्याक कुडाय न्हू तो ताका म्हापसा खबर ना म्हणल्यार बाब म्हणलेलो म्हापसा तूं येवनाका आमी वेर्नात येता सो जेजू कित्याक जाता हें देवाचें उतर आमी शिकोवंक जाय असले आमकां केन्ना परिक्षा येता ती आमकां कळटा सांगून येता तेन्ना जर म्हाजे कडेन तें देवाचें उतर आसलें म्हणून आनी पळयतात मागीर म्हाका त्याच टायमाचेर उडास केलो म्हणून म्हाका मेवलें न्हू मातशें आतां म्हाका केन्नाय न्हू अशें केन्ना टेस्टींग येता भांगार बीन कितें खंय दवरलें न्हू मेळना जालें म्हणून कोण तरी येयलें ताका व्हरच्या पयलीं खबर आसूंक जाय ते 4 कांकणाची कशें तेजें बँड वाजयलां तें
एका कारणाक आमकां न्हू भिरांत येवंक जायना. भिरांत येत जाल्यार तें काम देंवचाराक इजी जाता करपाक. जर आमच्या काळजांत भिरांत तर येत जाल्यार तो सोमतो भिरांती वरवीं तुजें काम करूं शकता. ताका लागून आमी भिरांतीक एंट्री दिवंक जायना. देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना न्हू. सो हांवें जर त्या टायमाचेर भिरांत घेतलेली देवचा शिवर काम करतलो आसलो. ताका लागून फेथ भावार्थानूच आमी देवाक मानवलेली जाता. भावार्थ जावं आमकां भावार्थ येतलो जाल्यार देवाचें उतर जाय आनी त्या देवाच्या उतरानूच आमी देवाक मानवलेली जाता. त्याच वेळार आमची कामां जाता. कळटा आमकां कितें चड गरजेचें? देवाचें उतर. देवाच्या उतरानूच आमकां भावार्थ येता. जायते जश्यो टेस्टिमनी देवान जिवितान आनी देव करताच आमच्या जिवितान. कित्याक तेणी प्रॉमीस केला न्हू, आपूण तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना. तो बरोबर आसा म्हणटकूच तो आमकां कितें जाय तें दितो ना. आमच्या बरोबर आसा जाल्यार ना. आतां एक आवय बापूय भुरग्यां कडेन आसा, भुरगें पयशे घेवन भोंवता. हांव जेन्ना म्हाज्या आवय बापाय कडेन वयतालें हांव केन्ना पयशे घेवन भोंवनासलें. म्हाका खबर आसलें म्हाजो आवय बापूय म्हाका कितें बोटूच दाखयल्यार दितलो म्हणून. अविस्वास न्हू आमचो आसलो. तो आमचो देव आमकां तो सांगता आपूण तुमच्या बरोबर आसा. तो आमच्या बरोबर चलता खंय वयता तेन्ना. तो आमकां कितें जाय तें दिवचो ना. गरजो ताका खबर ना आमकां. तो म्हणटा मागच्या पयलींच तुका खबर आसा आपणा तुमकां कितें जाय तें. जशें आमच्या आवय बापायक खबर आसलें आमकां कितें जाय तें. आमचे आवय इस्कुलान येसर रावताली तुका बाबा कितें जाय आतां रानू रावताली. इस्कुलान येसर तूं रावताली. इस्कुलान येयलो म्हणटकूच तुका जेवण तयार करताली काय पयलींच तयार करताली? तिका सगळें खबर आसलें न्हू. आतां कितें जाय म्हाज्या भुरग्याक नॉन वेज जाय वेज जाय हें लायक तें लायक ती पयलींच करून तयार जाताली. वचना फुडें युनिफॉर्म काड टाटार बस न्हू. काय घेवन जेवंक जाय आसलें? म्हाका कांय तसलें करपाचें नासलें. वचोन बसपाचें जेवण फुड्यान येतालें. तसो देवूय आमचो आमकां कितें जाय तें नको आमकां देवाक खबर ना. जर आमी संवसाराच्या आवयक आमचें खबर आसा देवाक खबर ना रोसलेल्या देवाक तुका आनी म्हाका कितें जाय तें तें पयलींच जाणा. एकदां कळना ताका आमकां कितें जाय तें बिफोर आय बॉर्न. पूण एकदां न्हू मेन्शन केला देवान आपणाक. फिलिपियन 4:6 म्हणटा तो तुमच्यो गरजो आपणाक कळीत कर म्हणटा तो. कित्याक आमच्यो गरजो कितल्यो आसता शॉपिंग लिस्ट. आयज उठलें म्हणटकूच आमच्यो गरजो कितल्यो आसता न्हू. आतां देवाक जाय खंयची गरज तुका जाय आयज ती फक्त कळीत कर म्हणटा तो. दिनवास न्ही कायजान थँक्स गिवींग सप्लिकेशन वीथ युअर थँक्स गिवींग न्हू. आमी कळीत करूंक जाय आमची गरज. हांवूय म्हाज्या लायफान न्हू हांवूय म्हणटाली म्हाका सगळीं विचारताली लग्न जायना. देवाक खबर आसा न्हू. देवाक खबर आसा म्हाका लग्न जावंक जाय म्हणून. देव म्हाका दिला ऑलरेडी. एक दीस पापाच्या टिचिंगां हांवें आयकलें एक कुड्डो बाप्तिमम न्हू 2 दिसान आसलो तो व्हडल्यान उलो करता न्हू. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आतां आमी काकूट मागूंक जायना जेजून ऑलरेडी काकूट खुर्साचेर दिलेली आसा. तो म्हणटा आनी जेजू ताका विचारता ताका 8 दिसांनी तुका हांवें कितें केल्लें जाय. तो कुड्डो आहा म्हणून जेजू दिसनासलो दिसता न्हू कुड्डो म्हणून. आतां जेजू ताका विचारता तुका हांवें कितें केल्लें म्हणून जाय. विचारता न्हू. आमी अरे कुड्डो आनी कितें विचारता हो न्हू. पूण जेजूक जाय आसलें एग्जॅक्ट ताका कितें जाय. भीक मागूंक जाय आसलें पयशे जाय काय ताका डीश जाय ती कळ्ळें.
आमच्या जिवितांत जायत्यो गरजो आसा, जेजूकूय जाय आमकां कितें गरज ती. ताका लागून तो फिलिपियन 4:6 सांगता, तुमच्यो गरजो म्हाका कळीत करा दिनवासनी काळजाण. मागीर तेणी कितें सांगलें कुड्डे बाबतींत? नो दोस जाय म्हणटालो आपणा. मागीर जेजून ताका नजर दिली न्हू. सो आमकां कितें जाय, एग्जॅक्ट कितें जाय देवान आमकां ऑलरेडी दिलां आनी देवाक खबर आसा आमकां. पूण देवाक जाय आमी ताका कळीत केल्लें जाय. मागणून न्हू पूण दिनवासनी काळजान आमकां ऑलरेडी मेवलें म्हणून. हांवें आनी एक मेन्शन करूंक ना. हांवें जेजूक ऑलरेडी कितें सांगलेलें, म्हाजी कॉन्फरन्स क्लास आसता चालू सदांच. हांव तर कॉन्फरन्स क्लास घेत जाल्यार आयज ह्याच मोबायला बॅग सोडलें, ह्याच मोबायला वचून घेतली. आनी गाडयेन बसून पेट्रोल घालीत जाल्यार जेजू हे पर्सींतलेच पयशे घालून हांव घालतलें, नाल्यार पेट्रोलूय घालची ना गाडयेन. तशेंच हांवें केलें. जेन्ना म्हाका बस मेवली तेन्नाच हांवें गाडयेन पेट्रोल घातलें आनी कॉन्फरन्स क्लासूय घेतली तेंची 3:30. म्हणजे आमी पयलींच देवाक कळीत करूंक जाय तुज्यो गरजो कितें आसा त्यो. कश्यो कळीत करूंक जाय, दिनवासनी काळजाण ऑलरेडी म्हाका मेवलें म्हणून. जाता देव आपल्या विस्वासी न्हू उतराक आमी विस्वासी, आमी मातशी चेंज जाता रोखडीच. आतां आमी म्हटलें न्हू जेजूच्या गायांनी बरी जाली म्हणटा, कंटिन्यू म्हणटा. जर ती पेन वचोंक ना 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 देवाचें उतर काम करिना. अशें आसा देवाचें उतर काम करिना म्हणून आसा खंयचो तरी. देवाचें उतर जिवे सरसरी दोनूय वाटेन पडलेले तलवारी पासो ते रोमता. हां जसो मेंदरू आनी प्राण जोशी जाता थंय पर्यंत ते रिगोवंक शकता. आमच्या काळजाचे उतरे आनी चिंतनाचे सुद्दां ते निवाडो दिवंक शकता. हे देवाचें उतर जिवे जाल्यार आमच्या प्रॉब्लमान जे गरजांनी आमच्या निवाडो दिवंक शकना. फक्त आमी देवाच्या उतराक घोट धरून रावंक जाय. तेणी सांगलां न्हू जातलें जावंकूच जाय. टायम आसा. एक एक झाड रोखडेंच जाता. बी घातलें आनी फाल्यां फळ मेवलें. आं तो देवाचें उतर एक कितें बी. देवाचें उतर एक बी. आयज घातलें फाल्यां किल्लो येतलें. पासियेंसान रावंक जाय. एकदां एकदां बेगीन जाता, एकदां एकदां लेटर. पूण देवाचें उतर काम करताच. करता न्हू. अब्रामाक कितलीं वर्सां जालीं? 25 दीस. अब्रामाक कितल्या वर्सांनी तेजी देवान दिलेली भासवणी ताका पूर्ण जाली? 25 दीस. आं 25 वर्सां. आमकां कोणाक तरी कॉन्फिडन्स आहा 25 वर्सां रावपाक? वेटींग पिरियड आसा न्हू. आमकां आतांच मागलें, आतांच जाय आमकां. आमचो एक ब्रदर सांगतालो, कोणी तेजे आशिल्लें तुमी चिंतू नाका ओवरनायट तुमकां मेळटलें म्हणून. आतां जेजूशे येयले ओवरनायट मेळटलें म्हणून तुमी चिंतू नाका. डायरेक्ट सांगतालो तो. आमी दोतोरा कडेन बसून गेल्यार आमकां पेशंट आसा न्हू. टॅबलेटी आमी घेत रावता न्हू. बरें आसतना परत घेता. पूण आमकां पेशंट आहा दोतोरान सांगलां तूं बरें जातलें म्हणून. हे गाया हे ह्या वखदांनी बरें जातलें म्हणून आमकां दोतोराचेर बसून विस्वास आहा न्हू. तसोच जेजूचेर विस्वास आहा. जेजून आमकां ऑलरेडी बरोवन दवरलां तें उतर केन्नाच काबार जावचें ना. म्हज्या गायांनी तुमी बरी जाल्या. आसा विस्वास? डॉक्टराचेर बसून आमचो विस्वास आसता ना. पूण देवाच्या उतराचेर आसा. आतां येता न्हू मातसो कॉन्फिडन्स. पयलीं नासलो. म्हाकाय तोच आसलो. पयलीं आमकां तितलो नासलो न्हू. पूण आतां तसली ताका लागून देव म्हणटा कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरार रिगोनूच रावल्यार हो विस्वास देवाच्या उतराचेर वेटींग पिरियडाचेर रावूं शकता आमी. अब्रामाम 25 वर्सां रावलो. 25 वर्सांनी पासून तो
जेन्ना ती भासावणी हें जाताली तेन्ना तो कितें म्हणटा आमी पळोवया रोमन्स 4:21 पळोवया आमी. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. देवाक खात्री आसा, देवाक एक पदवी आसा, जे कितें उतर उलयल्लें तें आमच्या जिवितांत घडोवन हाडूंक. केन्ना म्हणटा अब्रामा 100 वर्साच्या पिरायेर देवान जें कितें ताका सांगलेलें, देवान ताका कितें प्रॉमीस केल्लें तें घडोवन हाडपाक देवा कडेन खात्री म्हणजे तेजे कडेन एक पदवी आसा तुज्या जिवितांत घडोवन हाडपाक. आमी जें कितें उतर उलयता देवान आमकां भासावणी दिल्ली, देवा कडेन पदवी आसा न्हू, कॉन्फिडन्स आसा न्हू आमकां इतल्या उतरान तेजे कडेन खात्री आसा म्हणून. हॅलो हां, आमी जें कितें देवाचें उतर उलयता न्हू, आतां आमी उलयता, आतां बरें ना कोण आमी उलयता जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या, ज्या जेजूच्या गायांनी म्हजो भुरगो बरो, म्हाजें कोण तरी बरी जाल्या, आमकां खात्री आसा त्या देवाच्या उतराचेर तो बरो जाला म्हणून. अब्राम जाणटे पिरायेर बसून देवान कितें प्रॉमीस केल्लें तें ताका खात्री, ते म्हणटा आपणाक खात्री आसा, कॉन्फिडन्स आसा म्हणटा तो देवाचें उतर म्हाज्या जिवितांत घडोवन हाडटलो म्हणून. आनी देव आपलें उतर घडोवन हाडटाच न्हू केन्ना तरी. हांव न्हू एक आयकतालें इंटरनॅशनल रिट्रीट जाला न्हू थंय मँगलोराक, थंय कितलीं वर्सां पयलीं न्हू लोक एक प्रे ग्रूप येतालो खंय, तेच हॉटेलान आं सामस्टॅनार, त्या हॉटेलान तेंच्यांनी भासावणी दिली कितलीं वर्सां हांगा नेशन एकठांय जातलें म्हणून, आख्ख्या संवसाराचो लोक एकठांय जातलो, आनी तेंच्यांनी तांकां भासावणी दिली. ती कितल्या वर्सांनी तरी ती केन्ना जाला तो रिट्रीट, फेब्रुवारी न्हू, फेब्रुवारी 2024 ती प्रोफेसी कंप्लीट जाल्या. पूण देव आपलें उतर उलयता तें घडोवन हाडटाच न्हू. हां, ती कोणी तरी म्हणजे पळयतात मातशें हितूनच ते ती मॅसेज दिल्ली खंय थंयसर कितलीं वर्सां पयलीं, आनी कितल्या वर्सांनी ती मॅसेज कंप्लीट जाली. तसोच आमकां देवान जें कितें उतर दिलां न्हू तेजेर आमकां कॉन्फिडन्स आसूंक जायो. देवान जर सांगलां देव आमच्या जिवितांत घडोवन हाडटलोच. जे मनशाची जायना ते देवाची जाता. नथींग इम्पॉसिबल विथ माय लॉर्ड. आमच्या देवा कडेन कितें जायना तसलें कांयच ना. पूण आमकां विस्वास जावो, आमकां तेजेर एक भावार्थान आमी जिवंक जाय. हें उतर अब्रामा भाशेन आमी जिवपाक जाय. अब्रामाक जाणटे पिरायेर बसून इतलो कॉन्फिडन्स देवाच्या उतराचेर. आमकां कितलें आसूंक जाय कॉन्फिडन्स देवाच्या उतराचेर. आनी हो कॉन्फिडन्स जर आमकां देवाच्या उतरांत जावो जाल्यार कंटिन्यू आसोंकूच जाय. आमी रिगोवन देवाच्या उतरांत रावोकूच जाय. तेन्नाच हो कॉन्फिडन्स देवाच्या उतराचेर येतलो आमकां. आनी देवाची जायना तसलें कांयच ना. कित्याक घडोवन येना, मनीस आपणाचे तोखतेर पातयेता. ताका लागून आमच्या जिवितांत तें दिश्टी पडना. आमी आमचेर पातयेता न्हू, चडशीं आमी कोणाचेर पातयेता, चडशीं आमचेर. आनी आमकां रिजल्ट मागीर दिश्टी पडटा, मागीर आमी देवाक ब्लेम करता. आमी एक्चुली देवाचें उतर जर हें सांगता, देवाचें उतर जर म्हाज्या जिवितांत हें उलयता जाल्यार तें देवूच घडोवन हाडटलो. आमकां चिंता करपाची ना खंयसून येतलें, कितें येतलें, आमकां हुस्को काडूंक जावो. आं, तो कितें करूंक जाय न्हू आमच्या जिवितांत, कशें घडोवन हाडूंक जाय तें सगळें आपुणूच करता. कळटा. आमी सगळीं जाणां 11 मार्क 11:23 दोंगरा कडेन उलय, दुबाव धरिनासतना तुजो आयकतलो न्हू. आं,
एक पास्टर आसलो. आतां आमकां चिंतूंक जायना आमी जेन्ना दोंगरा कडेन उलयले आनी कशें आमच्या जिवितान घडोवन येतलें तें आमी चिंतूंक जायना पळय. एक टेस्टिमनी सांगता. एक पास्टर आसलो आनी पास्टराचे चर्च वाडात वयताली देवाच्या उतराचेर आनी ताका पास्टराक एक पार्किंग प्लेस जाय आसली आनी ताच्या फाटल्यान दोंगर आसलो, व्हडलो दोंगर आसलो आनी पार्किंगाक प्लेस नासली. एक दीस ताणें पास्टरान सांगलें कोण भावार्थ दवरता न्हू आमी ह्या दोंगरा कडेन उलयतलीं आनी दोंगर आमचो आयकतलो. आनी ती थोडीं जाणां येयलीं भावार्थ दवरता ती. आनी हो पास्टर दोंगरा कडेन उलयलो आनी तांकां सांगलें तुमी दुसरे फावरा येता तेन्ना दुसरे प्रेयर सर्विसीक येता तेन्ना हांगा तुमी गाडयो पार्क करतले. तो दोंगर आसलो पूण तेणी भावार्थ उलयलो आनी तेणी चिंतूंक ना तो दोंगर कसो वयतलो तो. पूण कोण तरी कॉन्स्ट्रक्शन बिल्डींग बांदतालो ताका मातयेची गरज आसली. तेणी ताका फोन मारलो, पास्टर तुज्या फाटलो आमी दोंगर कातरून व्हरूंक आमकां रेव जाय, माती जाय माती. सो पास्टरान सांगलें व्हर म्हणून. तेंच्यानी 5-6-7 ट्रक काडले आनी घेवन गेले आनी वयल्यान पयशेय दिले पास्टराक. आनी दुसरे फावरा कोण येता तेंच्यांनी पार्किंग गाडयो पार्क केल्यो. म्हणजे कसो भावार्थ आमचो काम करता तो आमकां खबर नासता न्हू. जेन्ना आमी भावार्थान उलयता आमी म्हणटली हें कशें जातलें, दोंगरा कडेन उबी रावलेलें हें कशें जातलें न्हू. नॅचरल मायंडार आमच्या दिसतालो दोंगर पडटलो म्हणून तो वयतलो म्हणून आनी कसो कोण तरी व्हरतलो म्हणून कांय खबर ना. पूण तेणी कितें केलें भावार्थान मागणें केलें. भावार्थान मागणें म्हणजे देवाचें उलयलो. उलयलो देवाचें न्हू तो भावार्थान आनी तें काम जालें न्हू. जेन्ना आमी आमच्या दोंगरा कडेन असल्या दोंगरा कडेन भावार्थान उलयतलीं आनी तेन्ना कशें घडोवन येतलें कितें जातलें कोण हाडून दितलो तें चिंतपाचें गरज ना. तें पास्टरान चिंतलेलें कशें जातलें कितें तेणी उलयलें देवान काम केलें. तोच आब्रामन म्हणटा देवान प्रॉमीस केला तें देव करतलोच आपल्या जिवितान. कॉन्फिडन्स आसा. कळटा आमी कशें आमी उलयता मागणें करता आमी पूण एकदां एकदां आमी विस्वास धरूंक विसरता न्हू. आमी मातसो मागीर भावार्थ हाडटा हें मागणें केलां हांवें तें आयकतलो देव हो दोंगर वयतलो पूण देवाशी जायना तसलें कांयच ना न्हू. आमकां खूब अशें कोणी कितें म्हणटा न्हू म्हणिना कितें हें देवाशी जातलें तुमच्या. इवन 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी बरें जालें कोणाक तरी सांगलें तो म्हणूंक लागलो हें तर उतर घडोवन येता मेलेली स्वर्गासून सकयल येतली आसलें म्हणूंक लागलो. पळय कसले मनीस म्हणजे देवाचेर कशें भावार्थ दवरता उतराचेर. तोच मनीस मागीर आपुणूच आपल्या सोयऱ्यांक सांगूंक लागलो जेजूच्या गायांनी बरें जालें म्हणून. देव कसो यूज करता पळयला. पूण आमी तांकां कांय म्हणूंक ना तेन्ना. आतां एकान कितें सांगतलें इतलो भावार्थ तर मेलेली जेजूच्या गायांनी बरी जाता जाल्यार मेलेली स्वर्गा वचून संवसारान येतली आसली हो आन्सर. पूण आमी कांय म्हणूंक ना ताका. पूण जेजू पूण मागणें गेल्यार जेजू तुजें उतर तो परगडटा इतलेंच म्हटलें तुजें उतर तो परगडटलो. खरेंच तो उतर म्हणजे तो आपल्या सोयऱ्यांक बीन देवाचें उतर दिवपाक लागलो. आनी म्हाज्या कॉन्फरन्स क्लासीन एकठांय जालो तोच मनीस. आनी तोच मनीस आतां आपल्या भायल्या गांवांत आसा गोंयान सांगता हांगा वच थंय वच आनी देवाचें उतर सांगता. कित्याक आमी कोणाक देवाचें काम झगडपाचें. आमचें काम कितें मोग दाखोवपाचें. मोग पयलो म्हणजे मोग आनी देवाचें उतर दोनूच कामां आमचीं आसा संवसारान. हे संवसारान आमचीं कामां मनशा कडेन फक्त मोग दाखोवपाचो आनी ताका देवाचें उतर दाखोवपाचें. देवाचें उतर एकदां एकदां एक्शनीन दाखोवंक जाय आमी. उतरांनी न्हू घरान आमच्या एक्शनीन दाखोवंक आमचें दोनूच कामां. पूण आमी देवाचें काम करता करिना आमी देवाचें काम. एक मनीस येयलो प्रेयराक तूं कितें करता सोरो घेवन येयला रे मागण्यान येवंक जायना. आमी करिना. तूं वायट जिवीत जियेता मागण्यांक येवंक जायना. आमी जज कर तूं हांगा वयताय तूं मागण्यांक कित्याक येता जेजूक मानूंक जायना. आमी देवाचें काम आमी करचें न्हू. देव एकूच जज करता म्हणटा जेजू पासून सांगता एकलोच जज करता कोण देव. आपुणूय करिना म्हणटा जेजू सांगता एके कडेन आय एम नॉट कम टू जज यू ओन्ली वन वील जज अस. कोण एकलो देव आमच्या पासून जज करतलो. एका एका मनशाक आमी जज करचें न्ही तो मनीस कितें करता तें
ते पातक आमी करून कित्याक एका एका मनशाक आपणाचे पातकाचे फारीकपण दिवंक जाय न्हू. कोणी दिवंक जाय फारीकपण मनशाक? एका एकल्यान हांवें न्हू, हांवें तुजें दिव येता, तूं हांगा गेलो तूं थंय गेलो. आमचें फक्त काम कितें? जेजू दिवपाचो. कसो दिवपाचो? मोगान दिवपाचो. देवाच्या उतरान एक्शनीन आमी कसो जेजू मनशाक दितले. देवान संवसाराचो मोग केला न्हू. संवसाराच्या लोकांचो नाश जायना. लोकांचो नाश कित्याक जाता? कित्याक जाता लोकांचो नाश? देवाचें उतर नोकळो जावन म्हणटा न्हू. देवाचें उतर आसलेलीं मनशां कशीं जियेता? देवान सांगलां मोग कर म्हणून मोग करता. कसो लोक येतलो जेजूशी मोग ना जाल्यार? आमच्या जण एकल्याचो क्वेश्चन मार्क आसूंक जायो. देवान जो संवसाराचो नाश जायना, लोकांचो नाश जाता पातका उद्देशी. कित्याक जाता? आमी देवाचें उतर आसलेली स्टेप आवट करिना, नाजाल्यार आमी कोळण्यांनी दाखयना जेजू. रोमन्स 10:13 म्हणटा भावाच जर तेंच्यांनी आयकोंक ना तर ती कशी म्हणून स्वत मानतली? आयकोंकूच ना देवाच्या उतराची खबर, जेजूची खबर आयकोंकूच ना, ती कशी म्हणून स्वत मानतली? आमी जाणा आसलेली भायर सरोकूच ना, स्टेप आवट करूंकूच ना देवाचें उतर दिवपाक, ती कशी स्वत मानतली आनी कशी साल्वार जातली? हां, कशी साल्वार जातली? खूब जाणां म्हणटा हांव कशें देवाचें उतर परगटूं म्हणिना. हांव निकतीच वयता. ब्रदर एका भयणीक म्हणटालो, ते म्हणटाले आपूण देवाचें उतर कशें परगटूंक. ते निकतेच जेजूच्या हितून येयले. ताका ब्रदरीन सांगलें 5वेचे भुरगें फस्टाक शिकोवंक शकता. 5वेचे भुरगे शिकता ते फस्टाक ट्युशन दिवंक शकता, सो फस्टाक शिकोवं येता. हय न्हू. तशेंच आमी कितें शिकता तें दुसऱ्यांक शिकोवंक जायना. हां, आमी म्हणटा कशें हांव देवाचें उतर परगटूं? एक जाणा जा, आमच्या भितर जण एकल्या भितर सोल आहा, आत्मे आसा. जण एकल्या भितर आत्मे आसा. ते आत्मे आमी देवाचें उतर दिवंकूच जाय. हांवें बायबल क्लास ब्रदरीन सांगलें तेन्ना म्हाज्या पोटाचेर हात धरून तेणी मागणें केल्लें. म्हाका आजून उड आसा आत्मे भायर सरात, म्हणजे अशें वच हात धरूंक लागले की बायलेक आनी वचोन तूं आतां तुजी मिनिस्ट्री स्टार्ट करूंक जाय. थंय तेणी म्हाका मॅसेज दिली आनी मागीर म्हाका परत सांगलें तेणी तूं आतां घरा घरांनी वचोन देवाचें उतर परगटूंक जाय, बायबल क्लास स्टार्ट कर म्हणून. खूब पयलीं हां, 15 years 15 वर्सां बीन जातलीं न्यू क्रिश्चनां. म्हणजे तेन्ना म्हाका कळ्ळें आमच्या भितर आत्मे आसा. हांव आयकतालीं तो मागणें करतना आत्मे आसा आमचे. बेश्टें अशें म्हटलेलें तेजे आत्मे भितर आसा. ते देवाचें उतर आयकून आसतना मरोंक ना जायत. वच आनी तूं खंयच्या खंयच्यांनी वच आनी देवाच्या उतराचेर परगटणी कर. मागीर तेन्ना म्हाका कळ्ळें आमच्या भितर आत्मे आसा. आमच्या भितर कोणाचो तरी जीव आसा, जिवीत आसा. ताका लागून आमी वचोन जेजू म्हणटा न्हू वचात आनी देवाचें उतर शिकोवयात. जे तुज्या तोंडान सावन उतर भायर सरता न्हू एका एकल्याक जिवीत दिता न्हू. आतां आमकां कोणी तरी शिकयला म्हणून आमकांय जिवीत येयला न्हू. हां, आमकां समजणी मेळ्ळा आनी आमकां जिवीत मेळ्ळा न्हू देवाच्या उतराचेर. तशेंच आनीक मनशां आसा आमी देवाचें उतर दिवपाक जाय, तांकांय जिवीत मेळटलें आमचे उद्देशी. आनी एका टिचिंगाक हांवें आयकलेलें आमी कोणाचो लेबरर न्हू. लेबरर एका चेडवाक बापूय शिकयतालो. तर तेन्ना भयणीन सांगलें जसलिना तूं तेजो लेबरर न्हू, तूं ताका देवाचें उतर शिकोवं नाका. कोणा बापायक सांगलें तेजो परफेक्ट लेबरर येवनी आनी ताका देवाचें उतर दिवनी. तशेंच आमी तरी कोणाचें तरी परफेक्ट लेबरर आसा. जेन्ना हांव तें देवाचें उतर सांगतली तेन्नाच तो आयकतलो. आतां तुजो फॅमिली तुजें आयकोना, सपोज तूं म्हणटा म्हाजें आयकोना, तूं तेजे लेबरर न्हू, तेजे लेबरर दुसरें आसा. अशें म्हूण पिचिंगाक तें शिकयलें. तेन्ना एक कळ्ळें की हांवूय कोणाचें तरी लेबरर आसा, तूं बी कोणाचें तरी वावराडी आसा. तेन्ना वावराडी जेन्ना तुजो कोण चोल मारून तुका काम मेळटलें न्हू, तशें आमी जण एकली वावराडी आसा कोणाच्या तरी जिवितान आमी बरेपण हाडपाक.
ताका लागून आमी हे देवाच्या उतराची पोरगोटणी करप गरजेचें आसा. जोण एकल्या ह्या देवाच्या उतराची पोरगोटणी करपाचें गरजेचें आसा. 1 Corinthians 9:16 पळोवया आमी. कोणाक देवाचें उतर पोरगोटूंक लायला तें पळोवया. जाणा सांग जाय कोणाक तरी वाचात. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. You who is upon me if I have not preached the gospel. एकी कडेन कस म्हणून आहा. If I have not preached the gospel, the curse come on me. If I preach the message, if I not get something out of it for myself, I am complete to do it, and dumb to I do not. गुड न्यूज नासता न्हू, ते गुड न्यूजांचे आसता. हांव वाचलेलें एकदम. आसूं न्ही. आमी जर हे देवाचें उतर पोरगोटपाचें काम एक आमची व्हडवीकाय न्हू आमकां हे पळय देवान आमचेर मारलेलो एक शिक्को जर आतां पोरगोटिना जाल्यार आमचें कोटा म्हणजे आमचें श्राप कळटा. कोणाचेर हे सगळ्यांक देवान कोंकणीन पळोवया आमी. Thank you, Jesus. पळया, शुभवर्तमान पोरगोटचें काम म्हणजे म्हाका व्हडवीकायेचें कारण न्हय, तें देवान म्हजेर घातलेलो एक कायदो तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. कोणान देवाचें उतर पोरगोटूंक जाय? स्पेशल मनीस आहा? चोण एकल्याचो कायदो देवान चिको मारलेलो आसा न्हू. चिको मारलेलो आसा पोरगोटूंक करपाचें देवाचें उतर. Responsibility. As we going for the job, it's our responsibility. The same way, preaching also is like a job. There's a responsibility. हें एक आमकां कायदो आमी कामाक वचना तसो ह्या देवाचें उतरूय पोरगोटपाचो आमचो कायदो व्हडवीकायेचें न्हू. हांव देवाचें उतर पोरगोडटा न्हू, हो म्हाजो कायदो, हें म्हाजें काम न्हू. हें काम म्हाजें देवाचें उतर पोरगोटपाक, हें म्हाजें काम. हें व्हडवीकाय न्हू. आनी हांव जेजूकूय कांय करिना, हें म्हाजें काम. देवान म्हाका हें काम दिलें. हें जर हांव काम करिना जाल्यार म्हजें कोटा म्हणटा, एक श्राप. जण एकल्यानी आमी देवाचें उतर पोरगोटूंक जाय न्हू. कित्याक आमच्या भितर आत्मे आसा. हांवें तुका सांगलेलें ब्रदरीन जेन्ना मागणें केलें तें हांवें आयकलें, आत्मे आसा म्हणून म्हाज्या भितर. आनी एक परफेक्ट लेबरर आमी कोणाचे तरी लेबरर आमी. ताका लागून आमी वचोन हें देवाचें उतर पोरगोटूंक जाय. एका वाटेन देवाचें उतर आमचें गूड न्यूज, आमचोय गूड न्यूज आमी पोरगोटूं येता. आमचें देवान आमच्या जिवितांत कितें केलां तें आमी पोरगोटूं शकता ना. व्हडलें व्हडलें प्रवचन करूंकूच जाय अशें ना. सादें तुजें गोवायकीत शेअर कर. हांव स्टार्टींग म्हाज्या जिवितांत हांव म्हाजी गोवायकीत दिताली. जॉयंट दीस हांव हील जालें न्हू, तेच वरवीं लोक कितलो हील जातालो, कितलो जेजूशी येतालो. प्रिचींग करूंक कळनासलें पूण ते गोवायकी वरून हांगा प्रेयराक यो ती येताली, तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व जाताले. तेंचे प्रॉब्लम केन्ना सॉल्व जाता? देवाचें उतर शिकतालीं पळय तेन्ना. येवन न्हू, देवाचें उतरूच शिकोवन आमी स्वतंत्र जातलीं म्हणटा न्हू.
येवन एके प्लेसीर वचून आमी स्वतंत्र जातली म्हणटा ना न्हू. यू नो द ट्रूथ अँड ट्रूथ वील बी सेट यू फ्री. हे देवाचें उतरूच आमकां खंयचे प्लेसीर वयता न्हू आमी खंयसरूय गेली फक्त आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय, बरें तें घेवंक जाय आनी येवंक जाय. पूण आमी कंटिन्यू रावंक जाय देवाच्या उतरान. आमी देवाच्या उतरान कंटिन्यू जाल्यार आमी सांडटलीं. आमी मनशाक कित्याक सांडलेलीं आसा? होसिया 4:6 सांगता देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमी सगळीं सांडलेलीं आसा. हें तें उलयता आमी, दोतोराचो रिपोर्ट उलयता आनी कितें जाय तें उलयता, नाका जाल्लें बायबलान कितें ना तें उलयता आमी. कित्याक? देवाच्या उतराची समजणी ना आमकां. आयजूच कोणाची सकाळीं हांवें मॅसेज वाचल्या, कितें तरी जालें आनी लोक मरता खंय भायल्या गांवांसून. कितें न्हू आतां आयज सकाळीं, पूण म्हाजे फेसबुकाचेर न्हू हांवें ती मॅसेजीच वाचल्या, कित्याक तें पळोवंक वचोंक ना. हांव तें चड करून पळयत ना. हांवें ताका सांगलें बाबा 2024 वर्सां पयलीं देवान आमकां रिपोर्ट बरयलेलो आसा आपूण हे दुयेंस पिडा घेवन स्वर्गांत मेलो, खुर्सार मेलोलो आसा, सॉरी खुर्सार मेलोलो आसा 2024 वर्सां पयलीं. आतां परत कसो येयलो? ताजो आन्सर येवंक ना, मॅसेज घालून दवरल्या भायल्या गांवांत न्हू तो. सो आमी कितें स्वत मानता तें आमच्या जिवितांत घडटलें. हे लॉकडावन वायरस कित्याक आयलो? आमचे जिबे वचून वाडलो न्हू तो. आमी सगळीं जाणां इवन देवाची मनशां उतरान आसलेलीं पासून आतां कितें जातलें? भिरांत येवंक ना? हे भिरांती वरवीं हे दुयेंस वाडलां. आतां पासून ती मॅसेज घातल्या तितून आमी भिरांत धर वाडटली. आमी सोमतेंच म्हणूंक जाय मॅथ्यू 8:17 जेजून आमची पेस पिडा रोग खुर्सार घेवन मेलोलो आसा. हे आयजया प्रवादीन पासून बरयलेलें आसा. म्हणजे कितलीं वर्सां जालीं? 2024 वर्सांच जावंक ना, तेजे पयलीं बरोवन दवरलेलें आयजया प्रवादीन. परत दुयेंस येतलें? जेजून बरयलेलें आसा न्हू मॅथ्यू 8:17. इन्फिनिटी, आमची सगळी इन्फिनिटी येस टू गोइंग टू क्रॉस. देवान आमची पेस पिडा रोग खुर्सार घेवन मेलोलो आसा. येवपाचो आसा, येयलोलो रोग येवन गेला तो पासून मेला न्हू. येवपाचो आसा तो पासून न्हू. आनीक दुयेंस पिडा येतली. आमी जर सगळीं ना म्हणली जाल्यार येवचूच ना. अब्रामान देवाक कितें जातालो? 20 जाणां आसल्या, 5 जाणां आसल्या, एक आसल्या तूं ते गांव काबार करतलो काय म्हणून देवान कितें सांगलें? ना म्हणून न्हू. एक बसून आसल्या. तर आमी कितले जाणां आमी स्वत मानता हांगा आनी पेस पिडा रोग येवचो ना म्हणून संवसारान? आमी स्वत मानता न्हू, येवचोच ना. सगळे मनशाचे जिबेर थारलेले आसा आमचे जण एकल्याचेर. म्हाका एक बायबल क्लास आसली एका घरान, आमी वयतालीं. तिणी म्हाका सांगलें कितें जाणां, आतां जाल्या 1 वर्स जालें तें. आतां म्हणल्यार असली पिडा येवपाची आसा, असो रोग येवपाचो. कोणी तरी मॅन ऑफ गॉड तेणी सांगलेलें आसा. आमी ओगी रावतलीं, आमकां ओगी रावन पवित्र आत्मो दितलो. हांवें सांगलें ना. हांवें सांगलें ना म्हणून सांगलें. आनीक दुयेंस पिडा रोग येवचोच ना. तिका मॅथ्यू 8:17 काडून दाखयलें. तिणें आमकां आनीक आपयलां म्हणून जाणा बायबल क्लासीक. आनीक आपूंक ना. कित्याक हांवें मनशाच्या एगेन्स्ट उलयली न्हू. आमी मनशाच्या एगेन्स्ट उलोवंक शकता, पूण देवाच्या एगेन्स्ट उलोवंक शकता? देवान बरयलां तें बरयलां न्हू. तें तोंडारूच कळटालें म्हाका. म्हाका पळोवंक लागली. हांवें सांगलें हांव स्वत मानिना असलें. हांव स्वत मानिना. हांव देवाच्या उतर कितें बरयलां तेंच स्वत मानता. आनी दुयेंस पिडा येवची ना म्हणजे येवचीच ना आनी येवंकूय ना ती. 1 वर्स जालें ते खबरीक. 1 वर्स जातलें न्हू. कोणी मॅन ऑफ गॉड कोणी जावं तो मनीस न्हू. मनीस न्हू. देव तो मनीस तो.
आमी म्हणटा मनीसाच्या तोंडानसून देव उलयता उलयता उलयना हांव उलयना उलयता देव मनशा तोंडानसून. पूण आमी चॅक करूंक जाय न्हू. पिटराच्या तोंडानसून एकदां कितें म्हटलें, तूं खडप न्हू, तूं देवाचो पूत. जेजून तेन्ना विचारलें आपूण कोण तो, आनी मातशे वक्तान कितें म्हटलें जेजून ताका, तोच मनीस न्हू. तेणी म्हटलें तुका आपूण देवाचें वील ताका करूंक दिवचो ना म्हूण सांगलें, आपूण तुका मरोंक दिवचो ना खुर्साळ. तेन्ना जेजून कितें म्हटलें ताका, कोडसो सोयताना तोच मनीस न्हू. ताका लागून मनशाच्या तोंडान पासून उतरां भायर सता तो मनशाचेर आमी पातयेवंक जायना, फक्त देवाचें उतर जें बरयल्लें आहा तेजेर पातयेवंक जाय. आमी चडशीं मनशाक भियेता, पूण देव म्हणटा कितें, कुडीचो जीव काडटा ताका भियो नाका, आत्म्याचो जीव काडटा ताका म्हणजे देवाक भिया. आत्म्याचो जीव काडूंक देवाकूच आमचेर हुकूम आसा, ताका भिया म्हणटा. आमी कोणाक भियेता संवसारान, कोणाक भियोन त्रास काडटा, भियोन दीस काडटा आमी, देवाक मनशाक न्हू. देवाच्या उतराक मनीस आमकां स्वतंत्र करतले म्हूण सांगलां. हां, देवाचें उतर आमकां स्वतंत्र करतले, ताका लागून आमी देवाचें उतर घेवन जिवंक जाय. आमी पासून लॉकडावन वाडत आसले तेन्ना आमी कॉन्फरन्स क्लासीन हांव तांकां सदां सांगता, हांव तो मेलो, कोवीड मेलो. एकली बायल भयण आसली ती घरा कडेन म्हणल्यार मेलो. तुका कोण मेलो गो, खुर्सार मेलो न्हू तो, खुर्सार मेलो न्हू. सो आमी ताका मेलो म्हणची ना. आमी मेल्लेल्या मनशाक खुर्साचेर आमी जिवी कोता आमच्या उतरा उदेशी. ब्रदर असले मॅसेजी येयल्यार म्हणटालो कितें जाणा, प्रिचिंगान आयकलां, तुमी कोणाक काम कोत्ता, देवचाराक? हो, देवाक काम कोत्ता. हे मोबायलाचेर मॅसेजी अमके कडेन अमके मेले अशें बीन जाल्यार तुमी कोणाक काम कोत्ता? देवाक करता जाल्यार आमी देवाचें उतर उलयतलीं, मनशांक कोत्ता जाल्यार आमी मनशाचीं उतरां उलयतलीं. आतां आमी मोबायलाचेर मॅसेजी घालता अमके जाल्यार कोणाक काम करता आमी? कोणाक काम करता? अमके मेले, अमके मरपाचें आसा, अमको दुयेंस येवपाचें आहा, कोणाक काम करता आमी? देवसराक काम करता. आनी ताका आमी वयर काडटा न्हू. आमी एक्चुली कोणाक काम करूंक जाय? देवाचें उतर उलोवंक जाय न्हू आमी. संवसारा भशेन जावंक जाय आमी. संवसाराक म्हणल्यार देवाचें उतर ना म्हणटलो, पूण आमी देवाचें उतर जाणा आसली तरी आमी देवाच्या उतरार उबी रावंक जायी ना. दुयेंस पिडा आनी येवची ना म्हणजे येवची ना न्हू. कितें म्हणटा, येतली ना न्हू, येवची ना. आमचे कडेन सगळे उलयता न्हू, हें उलयता मोबायल, पूण आमी आन्सर कहो दिता. एक 1 वीक जावचो ना हांव घरा गेल्ली. कितें जातालें, गरमी, लायट वयता 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 वयता, गरमी अशें लोट वता घामाचें. आतां गरमी उलयता न्हू, ती उलयता, आवय गरमी कसली गरमी, हें गरमी ना म्हणटा पूण भितरसून. हांवें म्हणलें पळयतात मागीर हें आतां गरमी म्हाजे कडेन उलयता मरे, हांव कितें उलोवंक हे गरमे कडेन उलयता, म्हाका सारकी अशें लोट वडटा म्हाजें. कितें उलोवंक हे गरमे कडेन, आतां ती उलयता म्हाजे कडेन न्हू. आतां उलोवंक जाय न्हू, जेजून आजिराचें झाड तेजे कडेन उलयता उलयलें म्हणटा, मुटलें. आतां म्हाकाय उलोवंक जाय न्हू. म्हाका साम्स 91 आमी तेजे पयलीं टॉक आयकलेलें मातशें. साम्स 91, म्हाज्या तंबू लागीं कांयच येवचें ना. आतां हांवें म्हटलें हांवें कितें उलोवचें पडलें, हें म्हाज्या तंबू लागीं, म्हाजें घर एक तंबू कसो न्हू, म्हाज्या घरा लागीं कांयच येवचें ना वायट, गरमी येवची ना. कित्याक देवान म्हाका एंजल दिलेलें आसा वारें घालपाक. आनी खरें म्हणटा न्हू, सांज जाता जाता म्हाजी असो लोट पळय वत्तालो तो जालो. आनी हांव ते दिसा बायबल क्लास दिवंक आसली आनी एका घरान गेली आनी तिंगे ती पयलीं म्हाका फॅन लायताली, कित्याक म्हाका घाम चड वत्तालो. गरमी इतली जाताली म्हाका, अशी लोट. कालच्या एका वास्को सुद्दां म्हाका जायनासलें, लोटाचेर लोट वत्ताले फॅन पासून आसून. मागीर हांव उलयली, नो वायलंट वील कम नियर माय ड्वेलिंग, गॉड हॅज पूट मी एंजल चार्ज ओवर मी. ती पळयता म्हाका, ती म्हणटा म्हाका
हय हांवें टेस्टमेंट दिलेलो मागीर आपुणूय चिंता तुका आयज गरमी जावंक ना तूं पुसूंक ना आनी ती पुसताली फॅना कडेन बसली आनी पुसताली जेन्ना हांवें टिचींग तिका हें टेस्टमेंट दिना तिजीय गरमी गेली ती हें घेवन लेस हांगा घेवन बसलेली पुसूंक लागली घाम पुसताली येना फुडें आनी मागीर जेन्ना टेस्टमेंट तिणी तो लेस काडून सोयतीक दवरलो हांवें पळयलो लास्ट काय विचारलो तुजी गरमी गेली न्हू वय 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 म्हण लागली परत कित्याक आमचे कडेन सगळें उलयता तेन्ना आमी तेजे कडेन कसो जवाब दिता आमी आतां गरमी उलयता न्हू म्हाका इतली गरमी जाता न्हू हांव हांगा न्हू रावली जाल्यार मातसो म्हाका लोट वतलें आसलें म्हाज्या भयणीक विचार पूण हांवें जेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें न्हू अशें उलय म्हणून तें उलयलें आनी रिजल्ट पळयलो आमचे कडेन कितें उलयता न्हू तेचे कडेन आमी कसो जवाब दिता आमी उलोवंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे हेच्या पयलीं न्हू हरलें एक्चुली हांवेंनूच तें बीन 15 वर्सां पयलीं एक प्रिचींग दिल्लेलें हांवेंनूच दिल्लो पूण म्हाका तें गरमेच्या दिसांनी हांवेंनूच दिल्लें पूण विसरलेलें हांव आतां आयजाया 33:24 थंय रावपी लोक म्हणटा हांव केन्नाच बरें ना म्हणचो ना आनी थंय रावपी लोकांक पातकाचे बोगसणे मेळटले थंय रावपी लोक आतां खंयचो रावपी लोक तर तो खंयचो रावपी 1 Corinthians 3:16 हांव देवाचें मंदीर देवाचो आत्मो रावता थंय हांव देवाचें मंदीर देवाचो हांव देवाचें मंदीर देवाचो आत्मो म्हजे थंय रावता आनी कोण देवाच्या आत्म्यांक हें करता नाश करता ताका देव नाश करतलो हांव रावता देवाचो आत्मो रावता थंय हांव रावता पवित्र आत्म्यान ही शिकवण म्हाका दिली जायते वर्सां खंय रावता हांव देवाचो आत्मो रावता थंय हांव रावता थंय गरमी ना थंडी ना पावस ना दुयेंस ना पिडा ना पातकाचे बोगसणे मेळटले खंय हांव देवाचो आत्मो रावता थंय रावता न्हू आमी खंय रावता देवाचो आत्मो रावता थंय आमी रावता थंयसर आमकां कांय गरमी आनी पावस लागचो ना तें मार्चान दिल्लें हांवें मार्च एप्रिलान टॉक दिलें आनी आमची एक भयण आसली थंयसर ती आयकताली ती म्हाका सदांच सांगताली बॉम्बे वयताली चेडवा कडेन ती आपूण न्हू मे म्हयन्यान केन्नाच बॉम्बे वयची ना कित्याक गरमी खूब म्हणटाली आनी त्या दिसांनी जेन्ना म्हाजें टिचींग जावन 2 म्हयन्यांनी ती बॉम्बे गेली हांवें म्हाका फोन केलो तिणें हांव बॉम्बे आसा बॉम्बे मे म्हयन्यान तूं बॉम्बे गेली वय तुज्या तोंडानसून देव उलोवंक नासलो जे सुवातेर देवाचो आत्मो रावता थंय हांव रावता थंय गरमी ना थंडी ना पावस ना दुयेंस ना पळय देव आमी उलयता पूण आमी एकदां विसरता न्हू पूण पवित्र आत्मो आमी उलयना म्हाज्या तोंडानसून पवित्र आत्मा उलयता हांव उलयना इतली शिकवण म्हाकाय खबर ना म्हाज्या तोंडानसून पवित्र आत्मा उलयता हांव सदांच सांगता पवित्र आत्म्याक तूं म्हाज्या तोंडानसून उलय म्हाका कितलो बायबलाची शिकवण ना कोणाक तरी आसा आतां हेज्या वखदान पासून पवित्र आत्मा उलयता पूण म्हाका आवड आसा आनी मागीर ती म्हणूंक लागली खरेंच सांगता आपणाक बॉम्बे गरमी जावंक ना ह्या म्हयन्यान मे म्हयन्यान कित्याक आपूण तें उलयत आसा आमचे कडेन सगळे परिस्थिती उलयता न्हू उलयना गरीबसाण उलयना गरीबसाण उलयना रीण उलयना खंयचे आयजाया 33:24 1 Corinthians 3:16 देवाचो आत्मो रावता थंय आमी रावता थंय पातकाचे बोगसणे आसा दुयेंस पिडा ना थंय आमी गरीब थंडी घातलेली गरीब थंडी इवन आमी पावसान आमचे कडेन पावस उलयना आमी भायर सरतना कितें जाता पावस पडटा न्हू वचोंक नाका जाता न्हू आमी तेन्नाच उलयताली Psalms 121 8 लायन आसलें गॉड विल प्रोटेक्ट अस कम एंड गो न्हू देव आमकां भायर भितर येता तो देव आमकां राखता Psalms 121 ते आमी कितें म्हणटाली जेजू
आमी सुखी वयतली आनी सुखी येतली. आमी पावसान भिजून वयची ना, भिजन आसतना घरा येतली. कित्याक ती स्क्रिप्चर सांगता तूं आमकां वेता थंय बरे भशेन वयता आनी बरे भशेन येता आमी. तूं आमकां राखता. खरेंच न्हू, त्या दिसांनी आमी पावसान भिजोन आसतालीं, पावस येनासलो. आमचे कडेन सगळे उलयता, सगळे सोडणी सगळे उलयता, पूण आमी कितें तांकां रिस्पॉन्ड दिता? जेजून कसो रिस्पॉन्ड दिल्लो आजिराच्या झाडाक फळ मेळोंक नासलें तेन्ना? आमी सगळी परिस्थिती आमचेची उलयता. आमी कशें उलयता? देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयता काय संवसारी उतरा प्रमाणे उलयता? तो रिजल्ट आमकां तोच गावतलो. गरमी चड जाता म्हटल्यार कितें जातलें? चड जातली. आतां गरमी ना म्हटल्यार कितें जातली? नॉर्मल गरमी जातली. दीस म्हणजे आसा न्हू सिजन, पूण चड जावची ना. म्हाजें वरसून हें 1 वीक हांवें पळयलां. जें कितें हांवें उलयलां तें जिवितान म्हाजें हांवें पळयलां. म्हाका लोटाचे पळय ते घाम वत्ताले ते बंद जाले. तुमी पळयतले ना तो एग्जाम्पल ना फुडलें. सो आमी आमचे परिस्थिती कडेन उलोवपाक जाय न्हू. देवूय सांगता उलय तुज्या दोंगरा कडेन. हां, कशें उलोवंक जाय तें आमचेर डिपेंड आसा, आमचेर आसा. हां, हांवें पयलींच सांगलेलें आमी निर्णय घेवंक जाय. आमकां डिसिजन घेवंक जाय देवाच्या उतराचेर आनी संवसारी उतरूय आमकां दिश्टी पडटा. आमकां एकल्याक निर्णय घेवंक जाय. देव घेतलो आमच्या बसत निर्णय, डिसिजन देव घेतलो आमच्या बसत? देव घेवचो ना. देवान आमी वाचलें, देवान आमच्या फुडें जिवीत आनी मरण दवरलेलें आसा, आशिर्वाद आनी श्राप. आमकां चूज कर सांगला तेणी. तो सांगतलो आमकां कितें चूज कर म्हणटा तो आमच्या बसत आपूण डिसिजन घेवचो ना देव न्हू. आमी घेवंक जाय. सकाळीं उठून आमकां सगळ्यांक डिसिजन घेवपाचें आसा. आयज सकाळ फुडें डिसिजन घेवपाचें आसलें न्हू. आयज प्रेयराक येवंक आनीकूय कितें उलयतालें न्हू. हांगा वचोंक जाय थंय मे म्हयनो पिकनीक न्हू आसता न्हू. हॉलिडे भुरग्यांक उलयना, पूण आमकां डिसिजन घेवचें पडटा न्हू. ना ना ना, हांव देवाच्या उतराक वयतलीं. आयज एकल्याक डिसिजन घेवचें पडटा. देव घेयना, आमी घेवपाक जाय न्हू. कसलें डिसिजन आमी घेवपाक जाय. आतां आमकांय आसा प्रिचिंगाक वचों काय आनी खंय वचों. हॉलिडे न्हू, आमकां फोन येता हांगा या थंय या थंय या. सगळो विकूच बिजी आहा म्हूण सांगता. सो सगळे डिसिजन कोण घेतलो आमच्या बसत? हां, आमीच घेतली न्हू. आमकां पेखोणी जाल्यार देव घेतलो डिसिजन. देव म्हणटलो आपणें तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें आहा, बरोवन दवरलेलें आसा. हां, 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी बरें जालें. आतां म्हाज्यान डिसिजन घेवंक जाय. हांव तें उलोवंक म्हाज्या जिवितान काय डॉक्टर रिपोर्ट्स आसा तो उलोवंक? दोन आहा न्हू ना. म्हाज्या जिवितान एक टायम असो देवाच्या उतरान बसून आसून कंटिन्युअसली आसतलें हांव. तरी म्हाका न्हू 2 रिपोर्ट आसले म्हाजेशी. म्हाजे फाटीक एक पोय कशी जाली बारीक. आमी पोय म्हणटकूच चड आसूं फुट्टिल्या वयतली न्हू. आनी फाटीक न्हू ती दिसना न्हू आसूं मातशें तें. दोतोरा कडेन वचोंक ना, गेली दोतोरा कडेन. दोतोर म्हणलो कितें जालें म्हाका एलर्जी जाली. आनी 2 दिसांनी ती फुटली. आतां फुटली म्हणून जाली न्हू, वतोकूच लागली. आतां कितें जालें, आमी उलयता पळय तेचेर आसा. आमगे सोयऱ्या येयली मामी, तिका सांगलें फुटलें. ती म्हणटाली कितें जाणां फुटली. आतां आमच्या हॅसरीक म्हणल्यार पालो आसा तो लावया, यो तूं आमगे. तो पालो लायलो. आख्खी फाटीक एलर्जी जाली. आख्खी फाट न्हू अर्दी सुजोवन येयली. भियाली सगळीं. डॉक्टरागेर वचत डॉक्टर ना. मागीर गव्हर्मेंट गेली, ती तेंचो सर्जन ना म्हणून लागली. तिणी मातयेर काडली परत म्हणली ती आनी तिणी रिपोर्ट भरपूर दिलो. मागीर म्हळ्यार ती तुमी तेवटेंतली न्हू म्हापसा वचा डिस्ट्रिक्टला. आमी दुसरे दिसा गेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. तिणी पळय अशें रिपोर्ट
रिपोर्टूच हो रिपोर्ट तो रिपोर्ट ते हेळेची ती वाजल्या युरीन इन्फेक्शन आनी खूब रिपोर्ट काडले. आतां ते रिपोर्टाचेर असो मातशी भिरांतूय कशी येवंक लागली हां, मातशी हां, चड ना. आनी ती म्हणूंक लागली तुका बांबोळेंत एडमीट करूंक जाय आनीक आमी हांगा दवरिना सजन ना. आतां बांबोळे म्हणटकूच मातशें भिरांतूय येवपाक लागली. उलयताय देवाच्या उतोरां जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या. आनी ही आमची फॅमिली आसा सगळीं म्हणूंक लागली तुका बांबोळी नाका, फाल्यां आमी प्रायवेट दोतोराक गेल्या. तेंचेच आयकचें पडलें. येयली घरा प्रायवेट दोतोराक गेली. तेणी तशें सेम रिपोर्ट आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो तूं जियेताय तेजें कशें जियेताय गो, तूं सगळें तुजें हें तूं आसा तें तशें ना, तुजें सगळें काबार म्हणजे तुजें सगळें वाडलां आनी तूं जियेताय कशें. हांव मनान म्हणटा 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनीच हांव जेजू बरी जालेली आसा. म्हाका म्हणूंक लागलो तुका एडमीट करता, आयज एडमीट फाल्यां फायटा आनी तिसरे दिसा तुका डिस्चार्ज दितलो. आमकां तुजें सगळें लेवलार हाडूंक जाय, तुजें सगळें वाडलेलें आहा. हांव आयकतालें पूण एकान आयकान सगळें पूण एडमीट जाली. आनी दुसरे दिसा पळय फावपाचें आसलें ते दिसा उठली आनी बरें सॉंग्स घातले कानान. ग्लोरी जिजस सन ऑफ गॉड सिटेड ऑन द क्रॉस ते घातले आनी आयकलें हांवें, बरें आयकलें. आनी म्हाका बरो कॉन्फिडन्स येयलो. म्हाका भिरांत बीन कांय येवंक ना, तो फायटलो बीन कांय ना. हांव म्हाका म्हणलें व्हीलचॅरीर व्हरता. हांवें म्हणलें व्हीलचॅरीर म्हाका नाका, आमची व्हीलचॅरीर सुवात न्हू. ना ना म्हणूंक लागली. आमकां म्हणलें डॉक्टराचो रिपोर्ट आसा, डॉक्टराचें हें सांगलेलें आहा तुका व्हीलचॅरीर हाड म्हणून. आतां कितें करतलें जेजू, म्हाका बरें तूं पालखेन बसयलाय न्हू आनी बरो भोंवडटाय म्हाका तूं. आतां म्हाका चेंज करचें पडलें न्हू तें, तेंच्यांनी सांगलां म्हणून. आनी बसलें आनी थंय एका खुर्चेर बसलें आनी बरी पांय हालोवंक लागली आनी हांगा सॉंग्स म्हणटाली. डॉक्टर येयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, ना तेंकां म्हणूंक लागलो, हेका पळय गो म्हणलें हेजें ऑपरेशन आहा फाटीचें आनी हेका पळय गो पांय हालयता. आनी हांव कित्याक म्हाका कॉन्फिडन्स, हांवें ते सॉंग्स म्हटलेले आनी हांव जाणा 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी बरें जालां. आनी हांव जाणा Psalms 91 लास्ट लायन सांगता, गॉड हॅज ब्लेस मी वीथ अ लाँग लायफ. आनी देवान म्हाका नातरां पुंटुरां पळोवपाक असलें जिवीत दिलेलें आसा. दोन स्क्रिप्चर. आनी ऑपरेशन एक हांवें थंयसर न्हू मिस्टेक केल्या, ती तुमी करूं नाका. हांवें म्हणूंक जाय आसलें दोतोर न्हू जेजू म्हाजें ऑपरेशन करता. हांवें कितें म्हटलें जेजू दोतोराक जाय तें करूं न्ही पळय. आनी तेंच्या कोण ती नर्सी आसली तेंचे सगळे पेमेंटाचे ती कंप्लेनां करताली. तेंच्या पासत प्रे केलें आनी जेजूक सांगलां, दोतोराक सांगलां, दोतोरान बरें ऑपरेशन केलें. तें रावन फावोंक जाय आसलें तो इल्लो पार्ट सांडलो पळय. ही मिस्टेक करूंक जायना आमी. जेजूक न्हू दोतोराक न्हू जेजूक सांगूंक जाय आमी ऑपरेशन बीन कर म्हणून आमच्या जिविताचें. डॉक्टरान आपणाक जाय तशें केलें. हांव बँडेज करूंक येताली, 2 दीस जाले भावाक जायना म्हणून हांव. आनी ना डॉक्टर कितें म्हणूंक लागलो ऑपरेशन करून तुका फाल्यां धाडचो ना पूण आनी एक दीस रावूंक जाय. हांव पयलें आनी ओगी रावली. दुसरे सकाळीं उठली. हांव जाणा न्हू जेजूच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्यार दोतोराचेर म्हजो रिपोर्ट धाडलेलो ना. हांवें म्हटलें जेजू तुका आर्गायता, हांव सकाळी फुडें म्हज्या भावाच्या घरा पावली आयज. दोतोरान म्हाका सांगलां आनी एक दीस रावूंक जाय. आनी जेजूक आर्गां दिलो, हांव पावली म्हणून घरा. आनी दोतोर मातशे वक्तान येयलो, तूं घरा वयताय न्हू म्हणूंक लागलो. राती कडेन सांगलां तुका रावूंक जाय. हांवें म्हटलें वय. बिलाबीत जाली. आनी 2 दीस भावाक जायना म्हणून बँडेज करूंक हांव येवंक ना. तेन्ना आमचे डॉक्टर आसले फॅमिली डॉक्टर, तेजे कडेन गेली. ते म्हाका विचारूंक लागले तूं दोतोराक विचार ते फाटीचो रावंड कातरूंक जाय तो इल्लो कित्याक कुडको सांडलाय तुवें. हांवें म्हणलें दोतोराक विचारूंक तो मातशें तर फाट अशें हालयत जाल्यार म्हाका कित्याक फडफडटाय गो तूं दोतोर. हांवें म्हणलें तेका विचारपाचें आसा. मनान म्हटलें हांव तेका सांगूंक ना. हांव कितें रावलें, हांव जेवच्या गायांनी बरी जालो तो कितेंय करूं म्हाका ना. हांव जेवच्या गायांनी बरी जाल्या बँडेजीक गेली. म्हाका म्हणूंक लागलो तुका आतां मिशीन घालूंक जाय, ते मातये जाल्यार ती ओडून काडूं. तेचे 10,000 मिशिनाचे 2,000 दिसाक कितले दीस 15 दीस. आनी आमी कितें करतालीं बँडेज करपाक तेजो पयलींचो घोव आमकां टेबल सीट सोडटालो व्हरोन आनी आमी बसीन येतालीं. आतां ताजें मिशीन घेवन वायरी बी घेवन घालून कशी आमी बसीन येतलीं. लोक कितें म्हणटालो आतां रिक्षा पयलीं रिक्षा ना. हांवें म्हणलें ते तेजो बाब घोव कितें तुमी तर टेबल सीट बसता जाल्यार म्हाका कांय पडोना तुमचेर आहा तुमी कळ्ळें.
हांवें म्हणलें हय म्हाका कितें जाला हांव जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरी जाल्या. ते बॅगान पेपर आसले काडले ते मिशीन घातलें आनी बॅगान आमी तिगबल सीट गेली वयताली. आनी पयलीं म्हाका 2 दीस हें कितें टॉयलेट भयणलो भायर लोक कितें म्हणटलो रातची बीन वचप आनी अशें जालें. एक दीस चवथे दीस हांव बरी सोयऱ्यान येयलें. हांवें म्हणलें जेजू हें म्हाका न्हू मिशीन हें म्हाका न्हू म्हाका लज ही म्हाका न्हू हें. आनी उठलीं आनी आराधना सॉंग घातलें हिंदीन आहा तें येशू मेरे जीवन में तू हे मेरा सबसे महान. ते सॉंग्स न्हू आख्खो दीस हांवें आयकलें जेली च्या पियाली तितूनच हांव ते सॉंग्स कानाक घालूनच. आनी ते हांवें पळोवंक ना चवथे दिसा तें मिशीन बरोवन वतलां म्हणून भरलां म्हणून वचोंक ना भरलां. भयणीन पळयलें म्हाका म्हणलें आगो तें मिशीन भरलें मुगो म्हणूं लागलें. आतां कितें करुया सगळें न्हू लायटीचेर तें दीस आनी रात लायट चालू आसूंक जाय. फोन मारलो नर्शीक ती म्हणटाली कितें सगळें बंद उडय मिशिनूय बंद उडय लायटीचें बीन सगळें बंद आनी सकाळीं घेवन यो. आनी जेजूक आर्गां दिलें आनीक म्हाका घालिना हे 15 दीस न्हू आनी मिशिनाचे 2000 आनी ते 10,000 पयलीं तेजें सगळें आनी मिशिनाचे 2000 दिसाक आनी बँडेजीचे जालें. हांव म्हणलें जालें तुजें सगळें सारकें. जेजूक आर्गां दिली. तेज्या पयलीं न्हू सदांच गेली न्हू तुजी सदांच हें वाडलां तुजें तें वाडलां तुजें तूं सारकें ना सदांच तेच रिपोर्ट आसतालो. आनी भयण म्हाजी सदांच भियेताली कितें दी म्हटलें न्हू दुसरें येतालें काडून. एक दीस ताका अशें आवडयलें हांवें जाणा जेजून कितें म्हटलां जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या आनी साम्स 91 म्हणटा म्हाका इतल्या बेगीन तुका कांयच जावचें ना नातरां पोंटुरां पळोवंक जाय हांवें. डॉक्टर रिपोर्ट सांगता न्हू आमी कितें स्वत मानूंक जाय तें आमचेर आसा न्हू डिसिजन ताका लागून सांगता डिसिजन. आतां 2 डिसिजन आसा म्हाका डॉक्टराचे रिपोर्ट आयकूंक गावतलो असलो न्हू. जालें परत गेली परत पूण लागलो कितें तुका आतां सर्जरी करूंक जाय परत एडमीट जावंक जाय ते सेम एमावंट. हांवें म्हणलें जेजू हें सारकें न्हू परत परत दोतोरागेर येवपाकूय सारकें न्हू म्हाकाय पयलीं आवडना. मागीर हांव गेली फॅमिली डॉक्टराक विचारलें तें म्हणलें तुजो घावो पेकतलो तुका सर्जरी करपाची कांय गरज ना. मागीर कितें केलें भयण बँडेज केली म्हाजो घोव येयलो घोवान बँडेज केली विथीन 1 मंथ म्हणसर घावो पेकलो. डिसिजन आसा न्हू आमकां घेवपाक सगळ्यांनी आमकां डिसिजन घेवपाक जाय. कोणाक कुडीन दूख आसा कुडीन दूख आसा पेन सगळीं बरी जाल्यार जेजूच्या गायांनी कितें कशें विसरूंक जाय कितें समजोंक ना एवरीथींग समजलें ओके. कितें जाला आं आयटार दूख आसा प्रेशर आहा ओके. येशू कितें बोलता जेजू कितें म्हणटा आं आतां प्रिचिंगान आयकलां न्हू जेजू कितें म्हणटा आं बरो जातलो तो काय बरो जाला बरो जाला. जेजून तेजें न्हू ऑलरेडी दुयेंस सगळें हें कितें जालां न्हू ते ऑलरेडी खुर्सार घेवन 2000 वर्सां पयलीं मेळ्ळलो आसा आनी तेणी म्हटलां म्हज्या गायांनी तो बरो जाला. जाला न्हू स्वत म्हणटा न्हू तूं जेजूचें स्वत मानता न्हू की तो तेज्या जेजूच्या गायांनी बरो जाला म्हणून आनी तेजें नॉर्मल जालां सगळें प्रेशर बीन सगळें नॉर्मल जालां तेजो कांयच ताका कुडीक तेजें ना. आं जेजून ताका नवें काळीज दिलां अशें म्हणूंक जाय. जेजून ताका ब्रँड न्यू हार्ट दिला ब्रँड न्यू जेजून तेजें एक काळीज पळय आसा गायल्लें तो खुर्सार घेवन ऑलरेडी मेळ्ळलो आसा आनी तेणी आपणाचें काळीज जें काळजाक कितें जावंक नासलें तें काळीज तुज्या बाबाक दिलेलें आसा. ह्याच वेळार तूं स्वत मान आनी तेजें प्रेशर बीन ताका कांय ना आनी तूं उचारूं नाका. जेजून ऑलरेडी बरो जाला तो आतां हांवें बरो जाला म्हणून मारलो न्हू तो नात तूंय म्हण साम्स 91 सांगता तो लाँग लायफ म्हणजे लांब आयज तो जियेतलो म्हणजे तो लांब आयज म्हणजे तो नातरां आपणाची पोंटुरां थंय स्कुलाक कॉलेजीक सगळें वयतलो कामाक आनी तशें विजन कर आनी ताका कांयच जावचें ना. तेतून उलोवंक जाय
आमी डिसिजन घेवंक जाय, आमी कितें उलोवंक जाय. डॉक्टर रिपोर्ट उलोवतली काय आमी जेजूचो रिपोर्ट उलयतली, तें आसा. आमी डिसिजन, आमी निर्णय घेवंक जाय. आतां तुका निर्णय आसा, दोतोर तुका एक सांगता न्हू, आतां जेजू म्हणटा म्हज्या गायांनी बरें जालां, ताका काळीज आपली नेवें दिलां, ताका आख्खीच कूड नेवी दिलेलें आसा. तूं कितें स्वत मानताय? जेजूचो रिपोर्ट स्वत मानताय काय डॉक्टराचो? जेजूचो. जेजूच्या गायांनी बरो जाला. थँक्यू जिजस. सुरगीचे बापा, आमी तुका आर्गां दिनवासता हें बाबा पासत. तुवेंच ताका संवसारान हाडलाय जेजू. तुवेंच सगळे तेजे पार्ट्स, सगळे ऑर्गन सगळे तुवेंच तयार करून ताका संवसारान धाडलेलो आसा. आनी तुकाच खबर आसा हे पार्ट्स कितें सगळे. आमी जेजू डॉक्टर रिपोर्ट हेजे वखदां तुज्या नांवान कॅन्सील करता जेजू. आनी तुजो रिपोर्ट उलयता जो तुवें 2000 वर्सां पयलीं तो खुर्सार करून दवरलेलो आसा आमचे पासत. आनी हे बाबा पासत जेजू. तेजे सगळी घायली कूड काळीज बीन घेवन सगळें तूं खुर्सार मेला आनी ताका तुवें नवें ब्रँड न्यू काळीज दिलां जेजू. ह्या काळजाक कसलेंच कितें ब्लॉक ना, कितेंच ना जेजू. आनी तुवें तेजो सगळे कुडीचे एक एक बरे तरेन काम करता. कसलोच डॉक्टर रिपोर्ट तेज्या भोंवतणी येवचें ना, कित्याक तूं म्हणटाय Psalms 91 आमच्या तंबू लागीं कांयच वायट येवचें ना. सो कसलेंच रिपोर्ट आमच्या तंबू लागीं डॉक्टराचो कसलेंच वायट आमच्या तंबू लागीं येवचें ना जेजू. कित्याक तुवें ऑलरेडी आमकां हजारांनी एंजल धाडलेले आसा, ते आमचे कुडीक कांयच लागोंक आनी तशेंच हे बाबाचे कुडीक कांयच लागोंक दिवचें ना म्हणून तुका आमी स्वत मानता जेजू. आनी तुज्या गायांनीच ताका देव वखदार पेखोडी दिल्या म्हूण तुका आर्गायता. एवरी सिकनेस आय कमांड यू आउट फ्रॉम दीस बॉडी रायट नाव, आउट. And I curse this sickness in the name of Jesus. Jesus has caused the victory, and same way, Lord, every sickness from this Baba's body dies instantly in the name of Jesus. And God's life, जेजूचे जिवीत, जेजूचे पेखोवणीपणाचे जिवीत, पेखोवणेचे जिवीत हे बाबाचे भितर व्हांवता म्हणून आमी स्वत मानता जेजू. आनी तुका आर्गायता दिनवासता. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. हालेलुया. शिकारा बरा 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 बरा. थैंक यू जीसस. सिर्फ विश्वास रखना है, यीशु ने इसके लिए किया है. हाँ, बोलना है. आमी उलोवनूच घेतली, आमी कोंकान येता न्हू, आमी उलोवनूच घेतली सगळे. तूं उलोवंक जाय. जेच्या गायांनी बरो जाला तो स्कुलाक वयता, सगळे कॉलेजीक वयता, सगळे तुवें उलोवपाक जाय. ओके, काजार जाला. थँक्यू जीजस. कोण ना न्ही, उबी रावया आमी सगळीं, मागणें करुया. सुरगीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिनवासताच्या दिसांनी शिकोवणे पासत आनीकूय आमकां शिकोवण आसतलें. आनी तोच पवित्र आत्मा आमच्या विशीं उलयतलो आनी आमच्या मिलाग्री आमच्या जिवितान करतलो म्हणून जेजू आमी तुका आर्गायता. आयचे शिकोवणे पासत आमकां डिसिजन घेवचें पडटा. कितें आमकां उलोवंक जाय तुज्या उतरा प्रमाणे काय संवसाराच्या जिवीत उतरा प्रमाणे. त्या पासत जेजू तूं आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं शिकयताय कितें उलोवंक जाय सदां काळ आमच्या जिवितान. आनी तेंच उलोवन आमच्या जिवितान आमी तुजें हें पळयतली जेजू, रिजल्ट आमच्या जिवितान बरेपणाचें जिवीत तें तूं दिवंक येयलाय. जरी आमच्या जिवितान इतलीं वर्सां चोर येयलो नागो नडोवन जिवेशी मारून, पूण जेजू तूं येदे वखदां तुज्या उतरा उदेशी आमच्या जिवितान सुभामपणाचें जिवीत, कितेंच उणें नासलेलें जिवीत घेवन येयला म्हणून जेजू आमी तुका आर्गायता. आनी दिनवासता तूं आमकां शिकयताय देवाचें उतर. आनी तुज्या उतरान कितली पदवी आसा आनी तुज्या उतरान कितले कॉन्फिडन्स आनी खात्री आसा, आमकां खात्री दिताय जेजू. कॉन्फिडन्स दिताय तुज्या उतरान तूं कितें करूंक जायना, तें मनशाची जायना, तें देवाची जाता आनी तें आमच्या जिवितान तुवें करून दाखयलाय म्हणून तुका आमकां तुज्याच आमच्याच एग्जाम्पलांनी आनी गोवायकिनी आमकां आयज शिकयलाय म्हणून बापा आमी तुका आर्गायता दिनवासता. तशेंच दिनवासता जेजू सगळे आमचे JCLM ट्रिमीज पासत जे सुवातेर प्रिचींग चलता तें तूं पवित्र आत्मोच शिकयता म्हणून जेजू आमी तुका आर्गायता. ब्रदर जॉन्सन जे सुवातेर आसा ताका सगळे सुरक्षा कॉन्स दिलेल्या पासत जेजू तुका आर्गायता. तेजी फॅमिली देवाच्या उतरान रिगलेली आसा म्हणून तुका आर्गायता. ही सुवात आमकां दिलेल्या तेज्या पात्रांवा पासत जेजू, तेजेर भरपूर आशिर्वाद वतयल्या पासत. आनी ते जे सुवातेर आमकां JCLM देवाचें उतर प्रीच करूंक जागा दिला तेंच्याय पासत जेजू तुवें जायते आशिर्वाद वतयत आसा म्हणून जेजू तुका आर्गायता. जसो JCLMाचेर नॉर्थ सावथ ईस्ट वर सगळो आदार येता, तेंच्याय जिवितान तेजे फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद वतयला म्हणून जेजू तुका आर्गायता.
तुका आर्गायता आमचे रिट्रीट जे आनीक जावपाचे संडे आनी सगळे सुवातेर तेंचेरूय तुवें ऑलरेडी लोक जायतो लोक येता देवाचें उतर आयकता आनी तेच देवाचें उतर स्वतंत्र करता म्हणून बापा आमी तुका आर्गायता. ह्या जेवणाचेर आदार येयलेल्या पासत तेंचेरूय जेवण रांदलेल्या पासत तेंकांय तुवें भरपूर आशिर्वाद दिला म्हणून जेवण हाडलेल्या तेजेरूय जेजू आनी सव करता तेजेरूय जेजू तुका आमी आर्गायता. आनी तशेंच तुवें जेवण हें तुजें रगत आनी मांस बदलला म्हणून तुका आमी वखाणटा आनी तुका दिनवासता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन. आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता, जेजू हांव तुजें रगत पियेता, जेजू तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर